मोगाच्या भाऊ भयणीनो रेतेरेक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक पयल्यान पयलें देव बरो दीस हांव मागतां. इल्लीशीं जाणां आमी आसां येतले म्हूण हांव चिंतां इल्लेशा वेळान. क्रिसमस फाल्यां जाल्यार तुमचें सक्कळी काम कुशीक दवरून हांगासर तुमी आयल्यात हो अर्द दीस देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक, सक्रमेंतांत आसलेल्या जेजूचें आराधन करूंक, मिसाचें बलिदान भेटोवंक, तुमच्या तेसां खातीर मागूंक व्हड बावडतान हांगासर तुमी आयल्यात. मोगाच्या न्हू बावडतान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक ताणें खाली हातांनी पाटीं धाडूंक ना. वोस तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कळ दिलें. तुमी हांगासर व्हड बावडतान जेजू लागीं आयल्यात. खंडी जावन तुमच्या तेसांवांचेर, तुमच्या विनवणेचेर, तुमच्या मागण्याचेर ताचे आशिर्वाद तो घालतलो. ह्या पूर्ण शेतांत तुमी मागिल्लें मेळ्ळें म्हणल्यार संतोशान तुमी पाटी वतल्यात. मोगाच्या न्हू रेत्रेक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटां. दुसऱ्यान हांव स्वागत म्हणटां आमचो फादर पियूश डिसोजा शिवमोगांतावन ते आयल्यात सकाळीं ही रेतीर सोलोन व्हरूंक. ती मस्तू बिजी आसा तांच्या राटावळींनी. जाल्यार हर एक फावटी आमी आपयल्या वेळार मोगान हांगासर ते येतात, रेतीर सोलोन व्हरतात. आज हांगासर ते आयल्यात. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवीं हांव स्वागत म्हणटां. हर एक हप्त्यांत हांगासर येतात. जॉन कंतारां गावून अर्गां होगळाप चे मागणें शिकोवन आमकां मागोवंक कुमो करतात. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवीं हांव स्वागत म्हणटां. हांगासर आसात विवियन डिवायन वर्डांतावन ही रेतीर टॅलिकास्ट करतात. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवीं हांव स्वागत म्हणटां. आनी मोगाच्या न्हू तुमकां बरें मागतां. देव बरें करूं. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argant ka samya. Argant ka samya. Hoglapt ka samya. Hoglapt ka samya. Aradant ka samya. Aradant ka samya. Dinvastant ka samya. Mahimant ka samya. Praise the Lord. Praise the Lord. God is good. All the time. All the time. God is good. God is good. All the time. All the time. God is good. Praise the Lord. मोगाच्यान आज आनी एक दीस देवान आमकां फावो केला. त्या दुकान आमी देवाक आमी अर्गां दिवया. देवाचो मोग कसलो म्हूण आमी नियाळ्ळें ह्या गिता मारिफात. अपरिमीत मोग देवाचो. आनी त्याच विशयांत आमी आज नियाळ करूंक वेता. देवाचें उतर आमी आयकूंक वेता. तर तुमच्या कंताराच्या बुकांत सोमयांची स्तुती कंताराच्या बुकांत पेज नंबर 23 ये 39 जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्ग संवसाराक सदां सर्वता. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्ग संवसाराक सदां सर्वता. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्ग संसारा सदां सर्वता. सूर्यो वासोता सूर्यो लासोता तारारारानी ताची महिमा. दर्यो दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारारारानी ताची महिमा. हालेलुया 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 हालेलुया. ज्ञान आनी मागण्या मान आनी गौरव दिव्या सदां ताका आमच्या राया. आनी ज्ञान आनी मागण्या मान आनी गौरव दिव्या सदां ताका आमच्या राया. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्ग संसारा सदां सर्वदा. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्ग संसारा सदां सर्वता. दर्यो गाजोता सूर्यो लाजोता तारालारांनी ताची महिमा. दर्यो गाजोता सूर्यो लाजोता तारालारांनी
ताची महिमा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. उबे रावच्या मनशां बगल्यार उबे रावा. बसून पुरो साण जाला इल्ले उबे रावेत. उबे रावन पुरो जाला इल्ले वेळ बसया जाल्यार गांवचे मात्र रावेना जायत की. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. मदें मदें पुरो जाला बसा उबे रावच्या म्हणटाना उबे रावा बसा आवडना सांगता मेळ्ळा आमी गीत गावया ताळयो पेटोवन संतोषान जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसाराक सदां सर्वता सांगता मेळ ताळयो पेटोवन. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारा सदां सर्वदा. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारा सदा सर्वथा. दर्यो गाजोता सूर्यो लाजोता तारा लारांनी ताची महिमा. दर्यो गाजोता सूर्यो लाजोता तारा लारांनी ताची महिमा. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव देवया सदा ताका आमच्या रायात. आमी ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव देवया सदा ताका आमच्या रायात. येसु वल्लभा येसु ರಕ್ಷಕಾ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಎಂದು ಇರುವುದು. ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಎಂದು ಇರುವುದು. ಜಲಪ್ರವಾಹದ ಶಬ್ದದ ಹಾಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಜಲಪ್ರವಾಹದ ಶಬ್ದದ ಹಾಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. मानानी मागण्यात मानानी गौरव देवया सदा ताका आमच्या रायात. आणि ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव देवया सदा ताका आमच्या रायात. जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता दैरानी कृपा तो आमकां वदक्षिता. पातकांच्या कोणांत बुडून आसले वेळार आत्म्यांक म्हज्या दोन नितळ करता. त्या जेजू लागीं मागून आमची मागणी त्या सवा अर्पून दिवन सांगता गावया जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता. जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता दैराणी कृपा तो दक्षिता. जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता दैरानी कृपा तो दक्षिता. पदकाच्या कोणा बुडून आसलेल्या आत्म्यांक म्हज्या दो नितळ तो करता. पदकाच्या कोंडा बुडून आसलेल्या आत्म्यांक म्हज्या दो नितळ करता. हल्लेलुया Hallelujah. हल्लेलुया Hallelujah. हल्लेलुया Hallelujah. हल्लेलुया. ज्ञानानी मागण्या मानानी गौरव देवया सदा ताका आमच्या रायात. आमी ज्ञानानी मागण्यान मानानी गौरव देवया सदा ताका आमच्या रायात. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारा सदा सर्वदा. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारा सदा सर्वथा. दर्यो गाजोता सूर्यो लाजोता तारा लारांनी ताची महिमा. दर्यो गाजोता सूर्यो लाजोता तारा लारांनी
ताची महिमा हालेलुया 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 ज्ञान आणि मागण्या मान आणि गौरव देव्या सदा ताका आमच्या आणि ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या म्हज्या जिवितांत दंदलची मेटां भद्र कडपा वयर तो रावयता नव्या जिविताक म्हज्या थाळ्यात हांव एक नवें गीत तस्स गावयता तर देवाक नवें गीत गावंक आमकां संड दिवया आनी देवाची आशिर्वादा मागून जेजूची कृपा मागून हें गीत गावया मोच्या जिवितांत दंडलची मेठां भद्र कडपावयर तो रावयता म्हज्या जिवितांत दंदलची मेठां भद्र कडपावय तो रावयता नव्या जिवितांत म्हज्या ताळ्यांत हांव एक नवें गायन तो गावयता नव्या जिवितांत म्हज्या ताळ्यांत हांव एक नवें गायन तो गावयता हालेलुया 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 ध्यान आणि मागण्या मान आणि गौरव देव्या सदा ताका आमच्या राया आणि ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव देव्या सदा ताका आमच्या राया एक मिनिट म्हाका भावनांनी भयणीनो आमी थोडोसो वेळ आमच्या दोळ्यां मेदान किया कितले पटी आमी जिणेंत घेवचो तो निर्धार दंदलची मेटां जाल्ली जाल्यार निर्धार घेवंक तुमी घुसपडल्यात जाल्यार खंयचे म्हणी एक डिसिजन घेवंक जिणेंत तुमी घुसपड आसत जाल्यार खंयचें दोन बऱ्या सांगत्या मदें खंयचें बऱ्यांतलें बरें मिसून काडचें कशें कितें म्हज्या जिविताक भोव बरें देवान देवाचें चिंताप कितें म्हज्या विशयान देवाचें योजन कितें म्हण कळनातल्या वेळार तें मोतीक हाडा आज कलमडी मायेच्या बेळंगणी मायेच्या पुनशतान आमी समेस्त आसां ह्या पून थळार आमी आसल्या वेळार मरी माय आमी समेस्त बसून विनंती करता तेज्या लागीं आयिल्ल्या कोणाय कितें रिते हातान पाटी धाडना माय आमची जेजू लागीं विनंती करता तुमच्या जिवितांत खंयची म्हणी मेटां दंदळ्ळीं जाल्यार घुसपड आसूं जाला मतींत खंत बेजार आसा कशें निर्धार घेवचो म्हण कळना मस्त टेन्शन मतींत आसा एक मतीन समर्पण दिवया खंयचे म्हणी एक निर्धार घेवंक तुमी कश्टन आसात गी समर्पण दिया हें गीत गायता आसतना जेजू काळजांतोन सांगया जेजू म्हज्या मतींत आशिल्लें हें खंत निर्धार घेवंक कश्ट जाल्ले संदर्भ हर एकी तुका हांव समर्पण दिता मस्त पेटी कितें बरें म्हणशें म्हाका कळना तुजी खुशी कितें म्हूण म्हाका जाणा जावंक आशा आसा जाल्यार कशें तुजी खुशी कशी जाणा जावची म्हूण म्हाका कळना जेजू म्हज्या मतींत आसतून घाल खंयचें बरें तें हांवें मिसून घेवंक खंयचें म्हज्या जिविताक म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या मुखल्या दिसाक फुडाराक कितें बरें तें मिसून घेवंक कृपा दी म्हूण आमी मागया परत आमी गायता आसतना एक मागण्या रुपार आमी समेस्त मेळून गावया म्हज्या जिवितांत दंदळची मेटां भद्र कडपा वयर म्हळ्यार तुजे योजना प्रकार तूं चलय जेजू नवें जिवीत हांवें आपणावंक म्हज्या थाळ्यांतून तुका हांवें स्तुती गावंक अर्गां दिवंक हालेलुया म्हणटा आसतना काळजांतून तुका अर्गां जेजू म्हूण सांगूंक कृपा दी जेजू ल्हानशें मागणें आमच्या काळजांतून आमी जेजू लागीं म्हणया जेजू कडेन मागया आमी जेजू म्हाका तुजी कृपा दी तुजी जाणवाय दी निर्धार घेवंक सकत दी ल्हानशें मागणें काळजांतून आमी जेजू लागीं उलोवन हें गीत आमी गावया म्हज्या जिवितांत दंदळची मेटां भद्र खडपा वयर तुवें रावयलें मोच्या जिवितांत दंडलची मेठां भद्र कडपा वयर तो रावयता म्हज्या जिवितांत दंडलची मेटां भद्र कडपा वयर तो रावयता मोच्या जिवितांत दंडलची मेठां भद्र कडपा वयर तो रावयता
मोच्या जिवितांत दंडची मेटा भद्र कडपावय तो रावयता नव्या जिविता मुझ्या ताळ्यात हांव एक नवें गायन तो गावयता नव्या जिविता म्हज्या ताळ्यात हांव एक नवें गायन तो गावयता हालेलुया 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 ध्यान आणि मागण्यात मान आणि गौरव देव्या सदा ताका आमच्या राया आणि ध्यान आणि मागण्यात मान आणि गौरव देवया सदा ताका आचरया. मोगच्यान आमच्या मध्ये थोडे फुडें आमकां मोतीक येता हांवें मस्त पातकां केला देव आमकां बक्षिता गी हें पाता की देव बक्षिता गी देव आमचो काकुळदार गी म्हणलें सवाल मोतीक आयिल्ल्या वेळार देव आमचो काकुळदार. आमी वाचता निर्गमन पुस्तकांत 32-34 वर्सेस 6 and 7 आमी पळयता थंयसर देव काकुळदार देव आमची पातकां बक्षिता देव दयाळ आमचेर दया दाखयता आनी तो तक्षण रागार जावन तो शॉर्ट टेम्पर्ड देव न्ही बगर आमकां बक्षिता. त्या देखून कसलीं कितें पातकां केलें म्हूण तो विचारना बगर फाटीं येवंक तो राखून रावता. त्या देखून आमच्या मतीन मस्तपटी आसता हांवें हें पाताक केलें तें चूक केली हांवें देव बक्षिता गी म्हाका देवा मुखार गेल्ल्या वेळार देव म्हाका स्विकार करता गी कुमसाराक वचून आमी पातकां सांगल्या वेळार देव आमची पातकां बक्षिता गी म्हणलें चिंता पासता. हर एक पाताक देव बक्षिता कोणाक पाताक वळखून घेवंक नवी जिणी आराम करूंक मोन आसा देवाक बक्षून पुरो म्हणलें जायना. देव हर एकलें बक्षिता. तशें जाल्यार कितें म्हणून चिंता मोतीन आसा म्हण जाल्यार 1 मिनट आमच्या दोळ्यां मिदांकिया प्रेंकन हात जोडया आनी सांगे जेजू हांवें पाताक आदारलाक मस्तपटी आमकां मतीक येता. किर्तनांत इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 49 वर्सेस 1 थंयसर सांगता देवाक आनी तुजे मदें वेगळं सर हाडलें जावन आसा पाताक देवाक आनी तुजे मदें पयस केल्लें जावन आसा पाताक. ह्या देखून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5 अध्याय 20 वळींत सांपो सांगता देवा लागीं राजी जाया देवा लागीं राजी जाया. पातकांची मजुरी जावन आसा मरण. ह्या देखून आमकां मागणें करतना मस्त डिस्टर्बन्स कॉन्सन्ट्रेशन मेळना कितें मागणें करचें म्हूण कळना मोत खंय खंय भोंवूनच आसता आमची कूड मात्र थंयसर आसता मस्त घुसपडटा गे मोगाच्या भावनांनी भयणीनो. एक पडेन दोळ्या मिदांकिया प्रेंकन हात जोडया आनी सांग जेजू हांव पातकी म्हाका बक्षी तूं हर एक पातकां बक्षिताय म्हणलें धैर्य आसा. आज एक बरें खुमसार जायचें हांवें आनी नवें चिनी आपणायचें. त्या देखून आमच्या जिवितांत आमी काकुळदारा देवा लागीं एक ल्हानशें मागणें आमी करया. देव आमची पातकां बक्षिता. गॉड इज मर्सिफूल. देव आमची आमचेर काकूळ दाखयता. ताच्या लागीं ल्हानशें मागणें करया काळजांतोन आनी म्हणलें जेजू तूं आमची पातकां बक्षिताय. म्हाका धैर्यान बरो जेजू आसा. तुवें सांगलें जो आमच्या सुवार्थ्यान 14 वेद्यान पयले वळींत तुमी खंतिश्ट जायनाकात बेजार पावनाकात देवाचेर म्हजेर विश्वास दवरा. आमी मस्तपटी खंत केला देव दयाळगी बक्षितागी म्हणलें चिंताप आमकां आयला. तर हें गीत आमी परत गायता आसतना जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता आमचो देव आमकां बक्षिता. रागार जावचो देव न्ही बक्षण दिता. ताज्या लागीं आमी फाटीं धांवून आयिल्ल्या वेळार तो आमकां बक्षिता. नवी जिणी आराम करचें चिंताप आमच्या मतीक आयिल्ल्या वेळार संतोश सरकार आराम जाता खंय. एक बरें खुमसार जावन नवें जिवीत आराम केल्ल्या वेळार सरकार व्हड संतोश संभ्रम चलता. त्या देखून ताच्या पासून आमी आमकां समर्पण दिवया. जेजू आमकां बक्षी म्हण मागया. जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता. तोच आमकां धैर्य दिता कुरपाय तोच दिता. पातकांच्या कोणान बुडूल आसतना तो आमकां आमची पातकां बक्षिता आनी आमकां वयर उबारता. तो आमचो काकुळदार देव. ताच्या लागीं आमी मागून बरें कनेक मागणें करून संगत मेळ्ळा आमी गव्या. जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता. धैर्य आनी कृपा तोच आमकां दिता. जेजू काकुळदार
आमकां बक्षिता दैरानी कृपा तो दक्षिता जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता दैरानी कृपा तो दक्षिता जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता दैरानी कृपा तो दक्षिता जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता दैरानी कृपा तो दक्षिता पदकाच्या कोंडाक बुडून आसलेल्या अत्म्या मोजादो नितळ तो करता पदकाच्या कोंडाक बुडून आसलेल्या अत्म्या मोजादो नितळ तो करता हालेलुया 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 ध्यान आनी मागण्यान मान आनी गौरव देव्या सदां ताका आमच्या राया आनी ध्यान आनी मागण्यान मान आनी गौरव देव्या सदां ताका आमच्या राया. प्रेज द लॉर्ड. कीर्तनांत 30th चॅप्टर 30वे अध्याय 11वी ओळ. साम चॅप्टर 30 वर्सेस 11. देवाचे तर कितें म्हणटा पळय आज आमकां. म्हजो विळाप तुवें नाचांत बदलिलाय नाचांत बदलिलाय म्हजे गुणये वस्तूर काडलाय आनी आनंदान म्हाका नेसयलाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आमी देवाक कित्याक अर्गां दिवचे गे म्हूण सांगल्यार आमचो विळाप तुवें नाचांत संतोशांत बदलिलाय म्हजे गुणये वस्तूर काडलाय आनी आनंदान म्हाका तुवें नेसलाय. तातूंत आमी देवाक अर्गां दिवया मोगाचे न्हू. दोनी हात आमचे वयर उबारया. सोम्या तुवें आमकां भद्र खडपा वयर रावयलय. आज पर्यंत कितलीं अवघडां घडलीं जाल्यार म्हाका तुवें राखलाय. कितलेगी जण मरण पावली म्हाका तुवें आनेक दीस तुका स्तुती अर्गां आराधन तुजीं उतरां आयकूंक तुवें म्हाका फावो केलय. कितलेगी जण आस्पत्राच्या बेड्डांनी आसात, घरचे हांतुळणार आसात, उठोंक जायना, भोवंक जायना. सोम्या म्हाका तुवें आनकी सकत दिलय, सेकंड चान्स इन आवर लायफ. कितलेगी जण पिडेक वळख जाल्लीं आसात आज. कितलेगी जण हांगासर येवंक म्हूण आशेल्लीं थानेल्लीं हांव येजेत्त म्हणलीं आसलीं आज येवंक जायनासतना आसात. मस्त अडकळे तांकां आयलात. म्हाका सोम्या म्हजे हर एक अडकळे तुवें खाण घालय आनी म्हाका तुवें मोगान म्हणलें बरी तुजीं उतरां आयकूंक हांगासर आपोवन हाडलय. अर्गां तुका सोम्या. दोनी हात आमचे वयर उबारून सांगात ताका या हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सोम्या अर्गां उगडा पांय मारादान तुका जेजू. तो आमचो मोग करताय. आमकां तुजी काकूळ तूं दाखयताय. आमच्या सांगात तूं उलयले जेजू. आमकां तुजी कृपा तूं फावो करताय. अर्गां उगडा पांय आराधन तुका सोम्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गां उगडा पाराधन महिमा तुका जेजू. वखाणी तुका सोम्या. आनंद आनी महिमा तुका सोम्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. रायसो राय धन्यसो धनी आराधन तुका सोम्या. हालेलुया सोम्या. हालेलुया. तशेंच आमचे दोळे आमी दाखया. पवित्र आत्म्याक आमच्या मदें स्वागत करया. पवित्र आत्म्या आतां आमी आयकूंक वेची सोम्याचीं उतरां. जेजू आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत वैयक्तीक रितीन उलोवंक अशें येता. सर्वणदार आमचो सोम्या आमच्या हर एकल्यान तें उलोवंक अशें येता. तीं उतरां आमी आयकूंक, तीं उतरां समजून घेवंक आमकां कृपा दी सोम्या म्हूण आमी मागया. पावन आत्मने इळिदु बा स्वामी, ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕನ್ನಡ ಗೀತಾ ಮರಿಫಾತ್. जेजू आमकां पवित्रत्मो धाडटा म्हूण बसयले. जेजू लागीं एक ल्हानशें मागणें करया. जेजू तुवें बसयले पवित्रत्मो आमकां धाडटा म्हूण सांग. त्या पवित्रत्म्याक धाड आनी तीं उतरां आतां आमी आयकूंक वेची समजून घेवंक कृपा दी म्हूण आमी मागया. पावन आत्मने इळिदु बा स्वामी.
ಮಾರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪಾನಸಂಕೋ 149 ಮಾರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೆ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ದಾಸನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನದೇ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಪಾವನ ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವಾಗ್ನಿಯೇ ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೆ ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನದೇ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು रोमांगरांक बरयलें पत्र 10 अध्याय 8 पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचें उतर तुजे लागीं आसा तुज्या वंटार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा आनी हेंच आमी परगट करता तें उतर जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसरशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हूण तुज्या काळजांत सत मनशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली कित्याक काळजाच्या बोवार्थाद्वारी तुका देवाचें नितीवंतपण तोंडाचे उसरणीद्वारी तारण तुका लाभता देखत बसा क्रिसमसाक आनी कितें दीस उरले एक दीस तेंगे
एक दीस ते देखून म्हाका त्या वेळार आमी थोडोसो वेळ नियाळ करया क्रिसमस आमच्या जिवितांत एक नवो बरवसो हें क्रिसमस हाडून दी त्या देखून आयज नियाळ करचे विशय जावन आसा सर्वणांचें योजन देवाच्या मोगाचो संकेत हर एक भुरगें संवसाराक जल्मून येता आसतना हर एक दीस एक भुरगें जल्मात आसतना आमच्या कुटुंबांत एक नवो संदेश हाडटा खंय संदेश कितें गे म्हळ्यार देव मनशाचो आनीकी मोग करता आनीकी मोग करता आनीकी मोग करता एक दीस अशेंच एक लाँग जर्नीक आमी वेता आसतना म्हणजे युवजांना सांगता युवजांना ते मस्तू सवालां आसतात सगळ्यां कडेन ते सवाल विचारना कोण तांच्या सवालांक जबाब दिता म्हण न्ही कोण आयकता तांचे लागीं तांणी विचारचें मस्त पटी युवजांची सवालांक आन्सर आसना त्या देखून एकलो तरणाटो म्हणलो इतलें पुरा वायट घडटा संवसारांत इतलें मर्डर जाता आनी कितें पुरा जाता खलें पुरा वायट घडटा देव कित्याक एक पटी सगळ्यांक कंप्लीट नाश करन नोवेन्स एक पिळगी वा कुळी रचना कित्याक याके सृश्टी ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ देवरू इतलें कित्याक कुमसार जावचें आनी कितें तें पुरा कित्याक फादर कंप्लीट एक पटी सगळ्यांकी काडचें घरा पळय आमच्या घरा मस्त कस्तळ आसतना आमी कितें करता गे म्हळ्यार वर्साक एक पटी म्हणी नाजाल्यार पदरेपान घरा बेजमेताक येता आसतना घर बरें करून आमी नितळ करता नितळ केल्या वेळार कितें जालें घर क्लीन जालें आनी घरा खंय म्हणी आमचें फंक्शन आसल्या वेळार काजार गे आनी कितें आसल्या वेळार बरें करून पेंटींग आमी करता कित्याक म्हळ्यार घर सोबीत दिसून दी त्या देखून हें परा पाताक उणेंपण पिडा कश्ट तें परा हर एक पडी कंप्लीट नाश जाका म्हणटात प्रळय बरत तें म्हण सांगिल्लें आसा आपल्या थोड्या पडी पयलें थोड्या वर्सां 2000 इयर तशें एक पडी प्रळय बंदू याके नाश ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆದಾಮ ಮತ್ತು ಹವ್ವರ ಬದಲಿಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ दुसरें कोण म्हणजे कंप्युटर आनी लॅपटॉपान यूज करूंक वता आसल्या मनशांक कित्याक देवान रसना जोगी म्हणिसार ताका सवाल समा आसा आन्सर कितें ताका हांवें सांगचे पयल्यांत आनी एका तरणाट्यान ताज्या सवालाक आन्सर दिलें हांव ड्रायव्हींग करत आसलो भुरगीं एकामेका सवाल विचारत आसलीं ताका ताणें सांगलें तशें केलो जाल्यार आमचो देव दुश्ट शिक्षका शिश्ट रक्षका जाता म्हळ्यार कोणें सूख आदारला तांकां पुरा नाश करचो आनी बरें आसतलें बरें केल्ल्यांक मात्र बरें करून पळोवंच आमच्या घरांनी पळया आमच्या कुटुंबांनी पळया कोण आमच्या विशयान आमच्या वैयक्तीक जिवितांत तशें आमच्या विशयान कोण बरें उलयता आमकां अशें वयर दवरून उलयता तांकां आमी मोगान पळयता बेगीन कोणी म्हणे आमकां कोणी म्हणे दुर्सलार आनी कितें म्हणे खबरे केल्यार तांकां आमी इल्लेशें पयस दवरता ताका म्हणटात लजेकांटी कॅरेक्टर म्हण लजेकांटी पळयल्यान आमी लजेकांटी कशें म्हळ्यार पयस आसतना सोबीत दिसता लगीन गेल्यान आपडल्यांत फोडता ताका लजेकांटी ताका लसट लजेकांटी टच मी नॉट इंग्लिशांत टच मी नॉट पयसतोन मात्र सोबीत लगीन गेल्यार थोड्यांक पळयतना आमी सांगता पयसतोन पळयतना बारी सोबीत लगीन गेल्ल्या वेळार कळटा आमकां कशी बुदगी म्हण त्या देखून म्हाका न्हू देव खाकुळदार देव नाश करूंक आयिल्लो न्ही बगर आमकां हर एकलें की रक्षण सडवून दिवंक आयिल्लो कितलें पुरबायेचें चिंता त्या भुरग्यान सांगलें पळय बारी देवाची उतराची जणवाय त्या भुरग्याक आसा आनी तो म्हणलो आमचो देव नाश करचो देव न्ही देवान हर एकलें की पथकां केल्ल्याक नाश केल्ले जाल्यार आमकां इगर्जेक येवचें मागणें कुमसार तें खंयचेंय गरज नासतलें मनीस संवसारान आसूंकूच तो साधना इम्पॉसिबल त्या देखून ताणें बरें करून ताका सांगलें आवर गॉड इज गॉड ऑफ मर्सी आमचो देव खाकुळदार बक्षिता दयाळ देव त्या देखून आमी ताजे लागीं हात जोडून मागणें करता जाल्यार तो आमची मागणी आयकता तुवें पताक आदारलें तुजें तें उणेंपण आसा तुजें हायट वेट सामाना तुजी फॅमिली बॅकग्रावंड सामाना तुवें त्या दीस तें पताक आदारलें उडास दवरून आमकां सांगचें मनशाची जबाबदारी मनशांनी ताची जबाबदारी म्हूण त्या देखून देव तशें परत चिंतिना कितें परत जालें तें जालें नवी जिणी आराम कर बरें करून ताणें ताजे सवालाक आन्सर दिलें मस्तपटी आमच्या मतीन ती आसता मोगाच्या भावनांनी भयणीनो कित्याक इतलें पुरा घडटा कित्याक तांकां आणकी देवान दवरला मस्तपटी आमी सांगता तो आणकी जिवंत आसा कित्याक इतलें पुरा वायट आदारला
खंय म्हणी आमी आमचेर एक नदर घाल्ली जाल्यार आमी आनीकली पातकी म्हूण सांगूंक आमकां कोणायकी अधिकारच ना. कित्याक म्हळ्यार संवसारांत आसची हर एकली आमी पातकीत. ताका सांपावलो आमकां म्हणटा कोणें म्हणी हांवें पाताकच आदारूं ना, म्हजें तें पाताकच ना, हांव बरें म्हूण सांगल्यार ताचे व्हडलो पातकी दुसरो कोण ना, देवूच ताका साक्षीदार. देखून आमी कितें करता म्हळ्यार आमचीं पातकां लिपोवन दवरून हेरांचीं पातकां आमी उखलून धरूंक जायना. हें आमच्या युवाजनांचें थोडें मदें पयना म्हळ्यार डिस्कशन, लाँग जर्नी बेंगलोर वता आसतना युवाजनांचें डिस्कशन. तातूंत मोगाच्या भावनांनी बिणीनो सडवण कित्याक आमकां गरजेचें गी म्हळ्यार आमकां हर एकलें की गरजेचें कित्याक म्हळ्यार आमकां हर एकलें की सुटका मेळाजे. बसयल्ल्या गांवांक आमी हर एकले ह्या संवसारांत यात्रेक आमी बरें करून आमी गीत गायता पळया. यात्रिकामी सर जावन आसा हांगा आमी शाश्वत न्हय म्हळ्यार हांगासर आमी हें कंतारान ना हांवें ऍड केल्लें. सो हांगा कोणी आमी शाश्वत न्हय. त्या देखून यात्रेक आमी सर्व जावन आसा. बसयल्ल्या गांवांक पैण करनासता आमी हर एकलीं पैण करनासता. देखून आमकां हर एकलें की त्या गांवांक वचूंक पावाजें जाल्यार आमी सेफेस्ट वाट आमी सोदिचें. सेफेस्ट कशें वचून पावचें गी म्हण आमी ती वाट सोदिचें. ती वाट जावन आसा जेजू क्रिस्त. ओरिजिनली आमकां हर एकलें की मरण मेळिल्लें. आदावांतोन आमकां हर एकलें की मरण, शाश्वत मरण, पर्मनंट डेथ आमकां मेळिल्लें देणें जावन आसा. त्या देखून जेजू मरीफात आमकां हर एकलें की सोडवणू सुटका लाभली. ती कशी लाभली, कित्याक देवान आमकां सोडवणेचें योजन केलें, कशें केलें आनी आमी कशें त्या सोडवणेच्या योजनांत आमी भाग घेवयेत म्हणल्या विशयान थोडोसो नियाळ करया. तुजी परवणगी नासतना तुका रसल्लो देव, तुजी परवणगी नासतना तुका रसल्लो देव, तुजी परवणगी नासतना तुका सुटका दिवंक, बचावी दिवंक सकना. देवान आमकां रस्तो आसतना खंयच्या कुटुंबांत आमी जल्माचे, खंयच्या आवय बापायक आमी भुरगीं जावन जल्माचे, खंयचें सरनेम आमकां येजें म्हण चिंतून देवान रचला आनी आमकां कोणायकी विसरना. आवय बापायक तुमकां चेडो जाय गी, चरको जाय गी, चेडूं भुरगें जाय गी, सोबीत आसलें जाय गी, गोरें जाय गी, हायट वेट अशें जायचें गी, इंटेलेक्च्युअल जायचें गी म्हण कोणायकी इसारून देणें दिवना, भुरग्यांचें देणें दिवना. आमकां इसार नासतना, आमची परवणगी नासतना आमकां रसल्लो देव आमकां बचावी जोडोवंक, आमकां बचावी सुटका दिवंक आमची परवणगी नासतना तो तुका आनी म्हाका सुटका दिवंक सकना. कित्याक म्हळ्यार देवान मनशाक रसल्या वेळार दिल्लें एक वर्तें देणें मनशाक म्हळ्यार स्वातंत्र्य, फ्रिडम. देवान मनशाक फ्रिडम दिला. तुका कितें जाय तुज्या मुखार हांव दवरता तें तूं विंसून घे. बरें जाय गी, वायट जाय गी, उजो जाय गी, उदक जाय गी, जीवन जाय गी, मरण जाय, जिवीत जाय गी आनी मरण जाय, खंयचें जाय तें तूं विंसून घे. स्वातंत्र्य देवान मनशाक दिला. एक दीस कोणें एक सांगली एक ल्हानशी काणी, बो वर्ता बरीत काणी हांवें खंय आयकल्ली. तुमी मस्तपटी ती आयकला जावंक पुरो, आयकनातल्यांक मात्र ही आयकल्यार पुरो. सो ही काणी अशें गे म्हळ्यार एक दीस एक पटी एका केलशे लागीं एकलो याजक एक पास्टर एक पटी केस काडूंक म्हण गेल्लो खंय ट्रीम करूंक. गेल्ल्या वेळार थंयसर ताणें सांगलें खंय केलश्यान, ह्या संवसारांत देव म्हणलोच ना, देर इज नो गॉड. देव म्हणलोच ना. कित्याक गे म्हण सांगल्यार देव आसा म्हण जालें जाल्यार कित्याक थोड्यांक पिडा, कित्याक थोडीं भुरगीं तशें जल्मतात, कित्याक अशें अवघड घालतात, कित्याक ल्हानशीं भुरगीं मरण पावतात, कित्याक इतले कश्ट आसा संवसारांत म्हणलें सवाल ताणें विचारलें. आनी ताणें सांगलें की म्हाका सवालाक जबाब जाय म्हूण कितलें विचारला रे. थंयसर बसल्लो व्यक्ती खंयचेय सवालाक आन्सर दिना. इल्ले दीस जाल्ले उपरांत तो खंयी वचून आसलो हो व्यक्ती आनी ताणें एका व्यक्तीक पळयलें. ताका लंब खाड आसले, मस्त लंब केसांनी आसले आनी ताका केलश्या मुखार आपणान ताणें सांगलें की ह्या संवसारांत खंयसरी केलशेच नात, हेर सेलून्स म्हणलें खंयच नात,
म्हूण सांगलें नान सांगीन सरी ताका ताणें सांगलें की तुमचो पोर म्हजे लागीं आयले हांवें तुजे केस बरे करून ट्रीम केल्यात आतां कित्याक अशें म्हणटाय संवसारांत आमच्या गांवांत इतले केलशे आसात थंयसर आपूण दवरत आसतलें न्ही कित्याक ना म्हणटाय आसुल्लो जाल्यार केलशे आसले जाल्यार वो कित्याक अशें आसतालो इतले लांब खाड कित्याक इतले लांब केस कित्याक आसात ताका ताणें सांगलें की हांवें ताका सोदून वचून कांय ताजे केस कट करूंक जायनात खाड ट्रीम करूंक जायनात ताणें कितें करीचें सलूनाक आयल्यार मात्र हांवें ताजे केस ट्रीम करया ताणें सांगिल्ले बरी हांवें ट्रीम करया ताका ताणें सांगलें खंय सर्वणी तशेंच हांव पयस बसून देव कित्याक राखना म्हाका म्हूण मागणें करचें न्ही बगर हांवें सोडवणेच्या वाट्यार चलचें एक निर्धार करीचें देवा लागीं हांवें आयिल्ल्या वेळा मात्र तो आमकां सुटका दिता नाजाल्यार आमकां मेळना देखून देवान आमकां फ्रिडम दिला स्वातंत्र्य म्हणलें दिलां तूं विंसून काड कितें बरें म्हणशें बगता तूं विंसून काड देखून पळया आदामाक देवान सांगलें कितें पुरा रुखाचें फळी बरें आसा जाल्यार एका रुखाचें मात्र तुका नाका ताणें कितें केलें लास्टाक थंयच गेलें आमकां मनशाचें उणेंपण कितें गे म्हळ्यार खंयचें आपण नाका म्हण सांगतात तेंच आपडचें खंयचें करनाका म्हण सांगतात तेंच करचें जावन देखून विंसून काडची जबाबदारी आमकां हर एकलें की देवान दिला बरें गी वायट गी तूं कितें विंसून काडताय तें तूं जावंक आशेता देखून देवाची मांडावळ जाला देवाची मांडावळ आसा आनी त्या मांडावळेंत कोणाक पुरा भाग घेवंक अवकाश आसा तांकां हर एकलें की सुटका सोडवण दिवंक देव राखून आसा त्या देखून पळया आमी सगळें कुमसाराक वेता कोणाक म्हणे कुमसाराक गेल्ल्या वेळार आज तुका कुमसार जायना पाटी वच म्हूण सांगिल्लें आसा की तुजी मस्तू पातकां सांगिल्लीं तर पातकां सांगताय तूं आज येनाका आनीक पटी ये नवीं पातकां करया म्हूण कोणा म्हणे सांगिल्लें आसा की ना म्हाका न्हू कित्याक म्हळ्यार देवाक बगसून पुरो जायना आमकां तो कुमसारा वचून पुरो म्हणशें बगूंक पुरो जाल्यार देवाक बगसून देवाक पुरो जायना गॉड इज रेडी टू फॉरगिव देव आमकां सर्वण दिवंक राखोनूच आसता केदाळा पाटी येते म्हूण राखोनूच आसता शिवमोग्गांत कॅथिड्रलांत हर एका जुलय 16 तारखेर कार्मेल मायेचें फेस्त व्हडले दबाजे रितीन आचरण करतात त्या दिसा हांव तें कुमसाराक बसलो मस्त लोक क्रिस्तांव हिंदवांचो दुसरो धर्माचो लोक येवन मागणें करून वयतालो कार्मेल माय लागीं आनी मस्तणांनी कुमसाराक येवचें एकले व्यक्तीन पळयलें आनी तो मस्त वेळ थोड्या लोकांक पळयलें थोड्यांनी दिंबी घाल मागणें करचें त्या व्यक्तीनी पळयलें आनी तोय थंय दिंबी घाल ताका कोणा कडेन मागणें करचें सायबीण माय कोण जेजू कोण थंयसर कितें म्हूण कळुना ताका आनी तो तेणें पळोवन तो हात जोडून कोण पळोवन तालो म्हाका कळ्ळें तो क्रिस्तांवच न्ही म्हूण इल्लो वेळ जाल्ल्यान ताणें चिंतलें पदऱ्यापा लागीं मागणें करूंक वतात कोण ना लोक म्हूण तोय आयलो कुमसार जावच्या जाग्यार थंय येवन ताणें दिंबी घाली आनी म्हणलो फादर ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಫಾದರ್ म्हणलो हांवें सांगलें हें कुमसार सक्रमेंत हांगासर देव पदकां बक्षिता ही आमच्या कथोलीक क्रिस्तांवांक मात्र तर म्हजीं पदकां कोण बक्षिता म्हणलो तो म्हजीं पदकां कोण बक्षिता त्या सवालाक जवाब आज आमी हिंगासर नियाळ करूंक वयता म्हजीं पदकां ನನ್ನ ಪಾಪ ಯಾರು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪಾಪಗಳನ್ನ ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪಾಪ ಯಾರು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ म्हणलें सवाल ताजें त्या सवालाक आन्सर आज आमी नियाळ करूंक वयता तर मगाच्या भावनांनी बिडीनो आमकां एक वर्तो सक्रमेंत देवान फावो केला तें कितें म्हळ्यार आमी हर एकल्यानी आमची पदकां वळखून घेवची आनी नवी जिणी आपणावंक सर्वणांच्या वाटेर चलोवंक एक जागो आमकां आसो जाल्यार तें जावन आसा कुमसाराचें सक्रमेंत प्राचिताचें सक्रमेंत थंयसर देवान एक मांडावळ केला एक योजन केला आमकां हर एकलें की आनी त्या योजनांत आमी भागीदार जावंक आमकां हर एकलें की आज इन्विटेशन दिलां येया तुमी म्हणून देखून पळया आमकां जेजू साबार कडेन आमी पवित्र पुस्तकांत वंजलान वाचलां सांगता मस्त आपण दिता आपण इन्विटेशन टू मेनी जाल्यार आयिल्लीं थोडी मात्र थोड्यांक वेळ मेळना थोड्यांनी नवें घर बांदलां थंयसर पळय थोड्यांक नवें बिजनेस आरंभ केला थोड्यांक काम आसा थोड्यांक मस्त शिकापानी करूंक आसा मस्त जाणांक इन्विटेशन दिलें सगळ्यांक इन्विटेशन दिलें आयिल्लीं थोडी मात्र तांकां बचावी जोडच्या वाटे कित्याक म्हळ्यार बचावेची वाट जावन आसा अशीर वाट कश्टांची वाट जावन आसा समाधानान कम्फर्टेबल रावन आमी बचावे जोडूंक जायना कश्टाची इल्लेशें उणेंपण आसता जिवितांत पिडा आसता इल्लीशी तातूंत सर्व मदें बचावे जोडूंक आमकां देवान आपण दिलां
देवान मनशाक आसा केल्ली सरवण्याची मांडावळ कसली म्हणलें आमकां रोमांकारांक बरयल्या पत्रान. कोणा कडेन बायबल आसा तुमी आतां उक्त करा. कसली मांडावळ देवान केला. वॉट इज गॉड्स प्लॅन फॉर आर सल्वेशन. देवान कशी मांडावळ केला म्हणल्या विशयांत रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत 10 अध्याय 9 आनी 10 वड. लेटर टू द रोमन्स चॅप्टर 10 वर्सेस 9 and 10. थंयसर आमकां स्पश्ट सांगला कशें देवान योजन केला. योजन कशें गे म्हळ्यार दीस प्लॅन इज अ व्हेरी सिंपल प्लॅन. एक सादें योजन जावन आसा. एक सिंपल प्लॅन हें जावन आसा. आनी दुसरें जावन आसा हें प्लॅन युनिवर्सल सगळ्यांकी समेस्तांकी. त्या व्यक्तीन विचारलें सवाल पळया म्हाका कितें जालां म्हजी पात्रां कितें जालां बक्षांनी मेळटात. देवान केल्लें योजन सार्वत्रीक समेस्तांक आसलें योजन जावन आसा. युनिवर्सल प्लॅन देवान केल्लें जावन आसा. आनी अल्टिमेट सर्वश्रेष्ठ प्लॅन जावन आसा. दी अल्टिमेट प्लॅन. हाजे की वर्तें प्लॅन दुसरें खंयचेंय ना. दुसरें खंयचेंय ना. ताका मस्तपटी आमकां बगता म्हाकाय म्हजी पातकाय देव बक्षिता गी. विल गॉड फॉरगिव मी. म्हजी पातकाय देव बक्षिता गी. म्हाकाय सरवण आसा गी. देव म्हजोय मोग करता गी. आदले फावटी हांवें आयिल्ल्या वेळार सांगलें एका व्यक्ती विशयान बेंगलोर रितीरे गेल्ल्या वेळार मेळ्ळो एक तरणाटो. जिणी कशी बदलली गी म्हळ्यार ताणें एकच समजून घेतलें कितें गे म्हळ्यार देव म्हाकाय बक्षिता गी. मुजेरी देव काकोळ दाखयता गी. म्हाका सक्कड रिजेक्ट केला. म्हजी म्हणली कोणूच नांत म्हाका. देव म्हाकाय स्विकार करता गी. देव म्हजी मागणी आयकता गी म्हणलें संदेश. तातूंत मगाच्या भावनांनी भयणीनो दीस प्लॅन इज फॉर ऑल. युनिवर्सल प्लॅन. दी अल्टिमेट प्लॅन. द फायनल प्लॅन. ताचे की वर्तें प्लॅन दुसरें खंयचेंय ना. आनी हें जावन आसा सादें प्लॅन. कोणेय ह्या योजनांत मांडावळ्यांत बागी जाव्यात. कोणें बागी जाव्यात. कोणेय बागी जाव्यात. ताजे रुल्स कितें गे म्हूण सांगल्यार हांगासर देवाचें उतार आमकां सांगता. आनी लेखा वर्तें असंख्यात अगणित अगणित आत्मे देवाच्या ह्या मांडावळ्यांत काकुळतीच्या मांडावळ्यांत बागीदार जावन तांणी सडवण आपणायला. सरवण आपणयला. थोड्यांक आमी सांत म्हणून पासारलात पवित्र सभेन. आनी थोडे आमचे मदेंत असल्या मांडावळ्यांत बागीदार जावन नवें जिणी जिवन आसा. आमचे युवा जनांच्या रितीरेक एकलो तरणाटो आयिल्लो आनी तो केदाळे म्हळ्यार ते बायक रेसाक वेचें आनी घरा सांगलें उतार एक्की आयकना जावचें. केदाळे पियोवचें आनी कितें वायट सवंयेक वळख जाल्लो व्यक्ती घरा रितीर जावन घरा गेल्ल्या वेळार ताणें आपली जिणी बदल्ली. माय बाबाक मान दी म्हणलें ताणें आयकलें. घरा गेल्ल्या वेळार मम्मीचें उतार आयकलो आनी घरा इल्लें कुमो करतलो. केदाळे सकाळीं इस्कालाक वेचें 1/2 an hour पयलें उठचें तक्षण बॅग करून वेचें काय. आतां कितें करता म्हण सकाळीं इल्लें उठता वेगीं घरा जडचें पुसचें काम पुरो तोत्त करता खंय. आनी रांदता आसतना आवयक इल्लें कुमो करता खंय. आनी घरासर इल्लेशें केलें म्हणलें गरज आसल्यार वचून शॉपिंग करनाचें आनी खंय म्हणलें ड्रॉप करचें पिक करचें तें बरें काम करता खंय. सकाळीं वेगळी उठून इल्लोसो वेळ देवाचें उतार वाचता खंय. उठून तिल्लो वेळ मागणें करता खंय. आनी संजय विचारता खंय मम्मी तुजी भलायकी बरी आसा गे. डॅडा तूं कसो आसाय. हर एक विचारता खंय. आवय बापाय म्हणटात बदलावण आयलें ताजे थंय. बदलावण थोड्या दिसांचें बदलावण न्ही. आतां लागीं लागीं 5-6 म्हयने जाले कंप्लीट बदलावण. कंप्लीट बदलावण. त्या देखून बदलावण जिणी नवी जिणी जियोंक कोणाक पुरा मोन आसा ताणें पुरा ह्या योजनांत बागीदार जाल्लें कितें केलें गे म्हळ्यार आपली जिणी परिवर्तन केली. ह्या भुरग्यान आपली जिणी परिवर्तन केल्या बरी. आनी ती जिणी परमनंट न्हय आमकां. ती जिणी परमनंट न्हय. ही जिणी परमनंट. कुटुंबांत आतां संतोश आसा. एकामेका बसून मागणें करतात उलयतात सूख दूख उडयतात सोडदोड उलयतात. एकामेका मदें दी आनी घे म्हणलें संबंद आसा. हांव तुका वेळ दिता म्हणलो वेळ आसा तांचे लागीं. एकामेका बसून खर्सूंक वेळ आसा. कुटुंबांत एक संतोश आसा. एकल्यान उलोवचें बसून आयकचें जाल्यार मोगाचें न्हू ताका मस्त सोंसणीकाय जाय. उलोवंक भोव सुलभायेचें काम जाल्यार बसून आनेकलींचीं उतरां आयकुचें आसा पळया ताका मस्त वेळ जाय. त्या देखून थंयसर ह्या कुटुंबांत ह्या युवा जनांच्या कुटुंबांत कितें जालें गे म्हळ्यार ताणें कंप्लीट जिणी बदलली. त्या फाटल्या जिणेक ताणें फाट केली आनी नवी जिणी तो सडवणेच्या वाटेर आसलो भुरगो जावन आसा. त्या देखून म्हाका असंख्यात लोक अशेंत सबार जण रितीरे गेल्ले जावंक पुरो कुमसारा गेल्ल्या वेळार जावंक पुरो वा खंय देवाचें उतार ताणें आयकल्लें आनी ता जिणी कंप्लीट चेंज जाली बदलली.
आनी ते नवे जिणी ताणें आराम केली. ते जावन आसात ह्या सर्वणेच्या योजनांक साक्षीदार. तुमचे मदें मोसणान तें दाखले आसा जावंक पुरो मुगोचें मस्तू पियेतलो त्या दीस रितीरेक गेल्लो वा थंयसर देवाचें उतर ताणें आयकलें आनी कंप्लीट जिणी बदलली. आतां पिवचेंत कंप्लीट रावयला. ड्रग एडिक्ट जाल्लो आज कंप्लीट नवी जिणी ताणें आपणायला. आनी कितें घरा झगडें आनी कितें उलोवणें आसलें हांगासर रितीरेक येवन खंयसर रितीरेक वचून खंय देवाचें उतर आयकून ताजी जिणी बदलली. हे सर कितें गे म्हळ्यार म्हाका न्हू देवाचें उतर आयकल्ल्या वेळार देव आमचो मोग करता म्हण कळिल्ल्या वेळार आमची जिणी आमी बदलिता. तें जावन आसा देवाचें सर्वणेची मांडावळ. सर्वणेची मांडावळ. थोड्यांक पळया थोड्यांक सांगलें तुमी आयकलां जावंक पुरो साक्स. थोड्यांक फोर्सफुली खंय म्हणी आपोवन व्हरतात रितीरेक आनी खंय म्हणी कावन्सिलिंगाक आपोवन व्हेल्लें आनी थंयसर ताणें देवाचें उतर आयकलें. पाटी येता आसतना तो म्हणटा येता आसतना हांव बेजारायन आयिल्ली रागान म्हणलें बरें कित्याक जालें येवचें गे म्हण आयिल्लो. आतां वेता आसतना समाधानान वेता. म्हाका आपोवन हाडलें त्या आंटीक अंकलाक त्या बाबाक थँक्यू म्हण सांगता. कित्याक म्हळ्यार ताणें म्हाका वत्तायन आपोवन हाडल्यान आज हांव चेंज जालो जाल्यार परत्यान तेच हांव पडान पडता आसलो. कितले गे जाणां सांगलें आसा. हें पुरो कितें आमकां दाखयता गे सांगता गे म्हण सांगलां मुगाचें न्हू सोडवण सार्वत्रीक हर एकलेंकी आसा सोडवण. तुवें ताजे लागीं येवंक मोन केल्यार सोडवणदार देव तुका बचावी दिवंक सुटका दिवंक तो तयार आसा. त्या देखून लेखा वर्ते असंख्यात अगणित आत्मे देवाच्या योजनांत बगी जाल्यात आनी तुमकांय आज तें बगी जावंक अवकाश आसा. त्या देखून आमी एक सवाल विचारचे हांवें बचावी जोडूंक कितें करूंक जाय हांवें कितें करूंक जाय हें सवाल विचारलें जावन आसा. धर्नुजाच्या कृत्या पुस्तकान एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चॅप्टर 16 वर्सेस 30. धर्नुजाच्या कृत्या पुस्तकांत 16व्या अध्यायांत 30वी ओळ 16:30. आमी कितें करीचे हांवें कितें करीचें बचावी जोडूंक. थंयसर तो म्हणटा बचावी जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय आनी थंयसर आन्सर आसा सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर तूं पातयेणी वा बरोवसो दवर. तूं मात्र न्ही तुजें सगळे कुटुंबांक बचावी मेळटली. यू अँड युअर फॅमिली वील बी सेव्ड. तुमी एकल्यानी पातयेणी बरोवसो दवरल्यार सगळ्या कुटुंबांत बचावी जेजू दिवंक तयार आसा. तर आमी कसलो बावाट दवरला त्या सर्वणींचेर आमी कसलो बावाट दवरला तर आमी थोडोसो वेळ नियाळ करया. हें देवाचें उतर आमकां आज कितें जावंक आशेता. पयलें जावन आसा रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रान 10व्या अध्यायान आमी वाचलें 9 आनी 10वी ओळ आमी थंयसर पळयता. पयलें जेजूत सोमी आमी हर एकल्यानी काळजांत घट करचे. जेजू सोमी तो सोडल्यार दुसरो कोणीय आमकां सोमींच ना. ओन्ली जिजस इज आवर सेवियर. आमचो सोमी आमचो मास्टर तोच आमचो ताका सोडल्यार कोणूच ना. ताका कन्नडान तें गीत आसा पळय बरी अपुर्बायेचें गीत. ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಆಸರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾಸರೆ. ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಆಸರೆ. तूं सोडला दुसऱ्या कोणी म्हाका सोमींत ना सर्वण धरत ना. तूं एकलोच यू आर द ओन्ली वन म्हजो सेवियर म्हूण हांवें कितें करीचें तुज्या तोंडांत तुवें उसारूंक जाय. आमी कितें करता देवाचें कितें म्हणटा आमकां जेजूच सोमी म्हूण न्हू तोंडांत हांवें उसारूंक जाय. देखून बाळे मिसाच्या बलिदाना वेळा आमी सत मानता म्हणटा. हांव सत मानता हांव उसारतां म्हणजे तोंडांतून हांव उसारतां. दुसरें तोंडांत तुवें कितें करीचें उसारचें म्हळ्यार परगट उसारचें. केवल हांवें मोतीन दवरून वगेत रावचें न्ही वगेत रावचें न्ही. मस्त जाणां सवालां विचारता कित्याक हांवें व्हडलें सांगिचें गे म्हणून. आमी देवाचें तर सांगता आमकां परगट उसार हांवें परगट करूंक जाय. परगट करचें. हांगासर पळय देवाचें उतार आमी हांगासर सुवार्ता परगट करता. परगट करचें म्हळ्यार हेरांकी कळीत करचें. केवल आमचें नांव क्रिस्तांवांचें आसतल्या वरवीं मोगाचें न्हू आमकां सर्वण मेळना. आमी क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्म मारले वरवीं आमकां सर्वण मेळना. आमी कितें करीचें म्हणचें आतां रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रान 10व्या अध्यायांत 9 आनी 10वी ओळ आमकां सांगता आमकां हर एकलें की सुटका सोडवण मेळाचें जाल्यार क्रिस्तांव जावन जल्माले मात्र मेळना. बावतेज मेळ्ळ्या मात्र मेळना. मागीर आमी ती जिणी हर एकल्यांनी जियोंक आसा. जियेल्या वेळार मात्र आमकां सुटका सोडवण मेळटा नाल्यार आमकां कोणायकी मेळना. देखून जेजूचो सोमी म्हण न्हू तुज्या वंटांनी तुवें परगट उसारचें. 2 पॉयंट. तिसरें जावन आसा देवान ताका पातकांतलो मेल्ल्यांतलो उठयला म्हण तुज्या काळजांत तुवें सत मानूंक जाय. सत मानूंक जाय. कोणा कडेन बरो बायबल आसा आतां उक्त करा.
रोमांकाराक बरयल्या पत्रांत 10वो अध्याय 9 आनी 10वी वड रोमन्स चॅप्टर 10 वर्सेस 9 and 10 सांगात आमी वाचया गे जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशीत जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हूण तुज्या काळजांत सत मनशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. कशाचें काम गे इतलें करूंक कशें जाता इतलें करूंक जेजूस सोमी म्हूण पातयेवंक कशें जाता गे कशें जाता गे ना नीज जावन कश्ट केदाळाक कश्ट जाता गे म्हूण सांगल्यार देवान तुमचें मागणें आयकल्ल्या वेळार कश्ट जायना. आज तुमी हांगासर कलमडी मायेच्या पोनशेताक तुमी आयल्यात वेळांगणी मायेच्या पोनशेताक तुमी आयल्यात हांगासर तुमी आतां मागणें करतात सोम्या म्हाका एक नवें घर बांदूंक हांवें प्लॅन केला योजन केला म्हाका घर बांदूंक जाय आसलें रीण गी पयशे गी मेळचे बरी जावं दी तुमी घराक गेल्लेंत कोण गे एक 50 लाख रुपया दिवंक तयार आसा म्हूण सांगता जाल्यार तुमकां कितें जाता खंडीत जावन देव आमची मागणी आयकता म्हणचें भोगता. अनेक दीस अनेकलीं कोण घेवन मागणें केलें देवा म्हाका 50 लाख रुपया जाय घर बांदूंक कितलें मागणें केल्यार देव दिवंकूच दिना. ते दाडा हें प्लॅन इल्लेशें वर्क जायना म्हणचें भोगता मतीक. पिडा आयिल्ल्या वेळार पळया उणेपणां आयिल्ल्या वेळार कितलें मागणें करता खंय पुरो वचून मागणें केल्यार पिडा गुणूंत जायना. कोणगे सांगता हांगा मागणें केला जायना तुमी दुसरे कडेन वचून मागणें करीजे ताचे लागीं अनेकल्या लागीं वचून मागणें केला जाता म्हूण सांगलें आसा. पुरा कडेन भोंवल्लें आसा आमी मस्त कडेन आमी गेल्ले आसा. उतार आयकूंक म्हणणे ताणें मागणें केलां बरें जाता तिणें मागणें केलां बरें जाता थंयसर गेला बरें जाता म्हण आमी गेल्ले आसा उतार आयकूचें मागीर. तशें गेल्ल्या वेळार मोगाच्या भावनांनी भयणीनो ही येवजन थोड्यांक मस्त कश्टाचें मनशें भोगता. कोणाक कश्टाचें मनशें भोगता गे म्हळ्यार कोणाक भलायकीच सर्वस्व न्ही बगार आमकां हर एकलें की बचावी सर्वस्व भलायकी सर्वस्व न्ही कित्याक म्हळ्यार आज एक पिडा गूण जाल्यार फाल्यां आनेक पिडा आराम जाता. कोवीड गेलें म्हूण चिंतलें परत्यान आयलें म्हूण थोडें सांगलें आमी आयकलां बेगिने मास्क पुरा विसरलें आसा परत्यान आतां थोडे कडेन मॉलांत आनी गेल्ल्या वेळार शॉपांक गेल्ल्या वेळार मास्क आतां परत्यान मेळटा बेगिने खंयचीय पिडा गेली म्हूण ना परत्यान येवनूच आसता. एक पिडा गेल्यार आनेक पिडा सोरता. तशीन पॅन कार्ड दूख वचून दी म्हणून गूण करून पॅन कार्ड दूख गेल्ल्या वेळार मागीर पांयांची गांठीची दूख आराम जाता. पूण पिडाचेरच पिडा गूण जावं दी म्हणून तूं कॉन्सन्ट्रेशन केल्यार मोगाचें न्हू सोडवणून आमकां मिस जाता. पिडा गूण जावं दी म्हणचें नाजाल्यार ल्हानशे समस्या पयस वचून मागणें करचें म्हळ्यार कितें गे म्हूण सांगल्यार मोगाचें न्हू आमी पेन किल्लर घेतले बरी. पेन किल्लर कित्याक म्हळ्यार आमकां पेन सोसूंक जायनातल्या वेळार आमी एक पेन किल्लर काय आमकां सस्नाक आमचें पेन उणें करना. आमी तें कितें करीचें म्हळ्यार उणें दूख उणें जालें जाल्यार मदें आमी पेन किल्लर कणगेरून रावचें पडटा गुळी. त्या देखून म्हाका न्हू हें पळय ल्हानशी मागणी आमची ल्हानशी तेसां वासा पळया तें पुरो आमकां कशें गे म्हळ्यार पेन किल्लर कणगेल्लें बरी अनस्थेशिया दिल्लें बरी आमकां. कित्याक म्हूण सांगला तें सर्जरी करता आसतना आमकां कळना जो म्हणून इल्लें मोत चुकूनचें आमकां वखद दितात तें आमकां परमनंट दूख येना जो म्हणून आमी घेवंक जायना. ऑपरेशन जावन इल्लो वेळ जाल्ल्या उपरांत मागीर सोकास तें शिवण गेल्ले कडेन दूख आराम जाता. सोसूंक आसा आमी कोण सोंसता तो ह्या योजनांत भाग घेता. तातूंत आमचें कॉन्सन्ट्रेशन पुरा पिडा गूण जावं दी म्हणून घालचें न्ही देवचें न्ही. आमी कितें करीचें म्हळ्यार आमकां सरवण मेळून दी. सोसूंक देवा म्हाका कुरपा दी म्हूण मागणें करचें जावन आसा. सोसूंक म्हाका कुरपा दी. देखून देवाचें आमी कितें म्हणटा आमचो भावार्थ 100% जेजूचेरच आसा. देखून आमी पळय एका पुरबायचें गीत आमी केदाळे घालता कश्टांची मोडां म्हजेर आयिल्ल्या वेळारी पुरा बरें जाल्ल्या वेळार आमकां कांय मागणें करूंक कांय उणेंपण मनशें बगना. संतोशान आमी मागणें करता. आमी तें गीत गायता आसतना पळया कश्टांची मोडां मुजेर आयिल्ल्या वेळारी देव म्हजे मागणी आयकना म्हूण म्हज्या मतीक आयिल्ल्या वेळारी थंय हांगा पुरा कडेन भोंवनी म्हज्या समस्याक परिहार मेळनातल्या वेळारी कश्ट तूं म्हज्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळारी उणेंपण तूं जिणी जाल्ल्या वेळारी बेजारायेत जिणी जाल्ल्या वेळारी दोळ्याची दुकां केदाळे रावनातल्या वेळारी तुजेर हांव पात येता
जेजू मोगाळा तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा मागीर कश्टांची मोडां मुजेर आयल्या वेळा हें इल्लें कश्टाचें आमी गायता आसतना आमकां तितले मस्त कश्ट येवना जावंक पुरो देखून आमी सगळें म्हणटा तुजेर हांव पत येता कश्टांची मोडां लारां आयिल्ल्या वेळार उणेंपण आयिल्ल्या वरी जाल्यार उणेंपण आयिल्ल्या वेळार आमी कितें करता म्हळ्यार वॉट इज द ऑल्टरनेटीव दुसरें खंय वशात आमी खंयसर आमकां कोणा कडेन गेलो मागणें केलो जाता आनी खंय गेल्यार जाता त्या देखून पण आमची क्रिस्तांवांची एका निजा देवा थंय संपूर्ण भावार्थ दवरचे संपूर्ण आमचो देव नीज देव एका निजा देवा ते म्हळ्यार एक नीज देव आमचो देव आमची मागणी आयकता म्हूण कळीत आसल्यार आमचो देव आमकां सुटका दिता म्हूण कळीत आसल्यार आमी कितें करता म्हळ्यार ऑल्टरनेटीव सोदता आनी खंय वेचें गे आमी आनी खंय सुटका मेळटा म्हूण आमकां क्रिस्तांवांक मेळ्ळी तितली शिकवणूक देवाच्या उतराची जणवाय हेरा खंयच्या धर्माचें की मेळना मोगाच्यान आमकां पळय भुरग्यांक ल्हानतोनंत दोतोर नासता भुरग्यांक बावतीज दिवच्या पयलें पोदोर मोदोरनीक मागीर आवय बापायक इल्ली शिकवण आसता दोतोर नासता ताच्या मागीर कुमगाराचें दोतोर न्हू ताच्या मागीर क्रिस्मांची ताच्या मागीर काजार जावच्या पयलें रेस्पेराच्या पयलें एक दोतोर नासता मागीर प्री कॅना कोर्स आसता मागीर हर एक आयताराचें इगर्जेक आयिल्ल्या वेळार नियाळ आसता शर्माव आसता रितीरेक वेता हांव नोवेनाक वेता हांव कितलें शिकवण मोगाचें न्हू कितलें शिकवण जाल्यारय आमी कितें जालां गे म्हळ्यार भावार्थाचें लेवल आमचें केवल कानांनी मात्र आयकलां तें काळजाक देवोंकूच ना काळजाक आमकां देवोंकूच ना देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमी तशें जावचें नाका आमी जें कितें आमी आयकता तें जिखून धरूंक काळजान दवरूंक आमी प्रयत्न करीचे तें जाल्यार मात्र आमी कश्टांची मोडां आयिल्ल्या वेळार लारां आयिल्ल्या वेळार जिणयेंत आमकां मस्तपटी आमी चिंतल्लें घडनातल्या वेळार आमी मागल्लें मेळनातल्या वेळार मोगाच्यान आमकां मस्त संगत्यो कळनात हर एक जण आसलो कळीत आसलो आमचो देव एकलोच त्या देखून आमी कितें करीचें कन्नडांत एक सांगणी आसा ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ದೇವರು ಜನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ कितें बरें जाय कितें नाका देवाक कळीत आसा देखून तो ताच्या काळा वेळा प्रकार आमकां कितें जाय तें दिवन येता देखून जेजू आमकां कितें म्हणटा की म्हळ्यार तुमी अनबावडतें बरी जायनाकात अनबावडतेंनी केदाळे खंत करची बेजाराय पावचें वॉट इज टुमारो देखून जेजू म्हणटा फाल्यांच्या विशयान तुमी खंत बेजार पावनाकात तुमच्या माथ्याचे हर एक केस मेजलात मात्र न्ही नंबर्ड हर एक नंबर गेला इतले केस आसात म्हणून आमी कोणेय मेजू ना कितले केस माथ्यार आसात गे म्हणून थोड्यांचे मेजयेत सगळ्यांचे मेजूंक जायना बेगिने तशें आमकां कोणायकी कितले केस आसा म्हणून गोत्तू ना मेजूंकूच जायना आमकां देवाची तर आमकां म्हणटा कितें जेजू कितें म्हणटा म्हळ्यार तुजे माथ्यार आसतले हर एक केस समेत ताका नंबर घाला ताका नंबर कितले आसा म्हण देवा करेक्ट नंबर आसा देखून म्हाका देव आमचो हर एक मोग करता ह्या मांडावळ्यांत ह्या योजनांत आमी हर एकली भागीदार आमी हर एकली भागीदार देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमच्या जिवितांत मस्तपटी सवाल आयिल्ल्या वेळार अशीं लारां आमची आयिल्ल्या वेळार कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी कोणाच्या नदर केलीचे आमी सोडवणदारा सोम्यांचेर आमी नदर घालीचे फोकस ओन्ली ऑन जीजस फोकस ओन्ली ऑन जीजस त्या कितें जाता दैर आमच्या काळजांत तो भरता दैर आमच्या काळजांत देखून आमी गायिल्लें गीत आसा पळय आमच्या जिवितांत दंदलची मेळटा आयिल्ल्या वेळार नदर सोम्यांचेर घाल्ल्या वेळार केवल जेजू मात्र आमकां सरवण दिवंक शकता म्हूण पातयेल्ल्या वेळार तोच आमकां सरवण दिता आनी थंयसर देवाचें उतर रोमांकारांक बरयलें पत्रान 9 अध्याय 10 अध्याय 9 आनी 10 वळींत आमी आयकून गेले थंयसर म्हणटा तुका सोडवण मेळटाली केदाळा सरवण मेळटा मोगाचें न्हू कश्ट आयिल्ल्या वेळार उणेपण आयिल्ल्या वेळार मागणें आयकना म्हूण भोगिल्ल्या वेळार निराश जाल्ल्या वेळार खंयचें मागलें देव दिवंकूच दिना न्ही कित्याक म्हूण मतीक आयिल्ल्या वेळार देवाचेर पातयेण दवरिचें गॉड नोस एव्हरीथींग ताका हर एक कळीत आसा ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ
त्या देखून आमी कितें करता ताजेरूच आमी नदर घालीचे. कित्याक काळजाच्या बोवार्थाद्वारी देवाचें नितीवंतपण, तोंडाच्या उसरणेद्वारी तुका तारण लाभता. आमी कितें करीचे म्हळ्यार काळजाच्या बोवार्थाद्वारी देवाचें देव नितीवंत म्हण आमकां कळीत जाता. आमी वाचता निर्गमन पुस्तकांत चॅप्टर 34 वर्स 6 and 7 थंयसर देव कोण, देव नितीवंत, देव मोगाळ, देव दयाळ, देव बक्षिता, रागार जावंक सवकास, मोगान आनी विश्वासान भरलेलो देव म्हण आयकला जाल्यार तो देव नितीवंत, देवाचें नितीवंतपण आमच्या काळजांत आमी अनुभव करूंक शकता, जिणेंत आमी अनुभव करूंक आमी शकता. दुसरें, तोंडाच्या उसरणे वरवीं. कित्याक आमी तोंडान उसरणी करीचे, परगट करीचे? कित्याक म्हळ्यार जेजूचो म्हजो समी म्हण कशें आमी परगट करता गी त्या वेळार कितें घडटा गे आमकां म्हळ्यार आमकां हर एकलें की तारण लाभता, आमकां हर एकलें की तारण लाभता. ताका सत मानतलो कोणूच लजेक पडचो ना. किर्तन 34 5 बोळ आमी आयकता. कोण त्या देवाचेर नदर घालता, ताजेर सत मानता, ताका कोणायकी देव लजेक घालचो ना. ताका सगळो बूकूत देवाचेर पातयेणी दवरल्यांक लजेक घालचो ना म्हणल्यार पवित्र पुस्तकांत एक बूक आसा. खंयचो बूक तो? एक व्यक्ती देवाचेरच पातयेणी दवरून येता, नितीवंत व्यक्ती, आनी ताजेर कश्ट जाता, उणेपण येता, कंप्लीट लॉस जाता, पिडाय येता. हाचे की वरते दुसरें खंयचें क्लू म्हजे कडेन ना. खंयचो तो बूक? जोब. हर एक लॉस जाता, उणेपण सगळें सांडून गेल्ल्या वेळार, आनी कोणीय लागीं येना तसली पिडा येता. खंयची पिडा ती? त्या देखून कोणीय लागीं येनातलें बरें जाता. आनी ताजी बायल, ताजी पत्नी येवन म्हणटा, सुखांत आनी दुखांत, पिडेंत आनी भलायकेन सांगाता आसता म्हूण सांगिल्ले व्यक्ती सांगता कितें म्हळ्यार एक पटेन देवाक शिराप घालून मरण पावना. कित्याक तूं मेल्यार बरें तुवें म्हण सांगता. तो कितें म्हणटा? देवान दिलें, देवान दिता आसतना संतोशान बरें स्विकार केलें. आसता आसतना, पयशे आसतना, जनवरां मस्त आसतना, पुरा बरें पोजिशन आसल्या वेळार देवा म्हाका कित्याक इतलें पुरा दिलें म्हूण विचारलें गे हांवें. ना, आसलें पुरा म्हाका येवन दी, पुरा मुजेंत म्हूण सांगून बरें कर एन्जॉय केलें. आतां इल्लीशी पिडा आयली, लॉस जालें म्हणटा आसतना देवा कित्याक म्हाका म्हूण तूं विचारता गे. वाय मी गॉड म्हणचें न्ही, वाय नॉट मी म्हूण विचारचें खंय? कित्याक देवा म्हाका म्हूण विचारचें न्ही, बागार कित्याक हांव जाय नजो म्हूण विचारचें खंय? कोणें म्हणे आमकां मस्त देवान भलायकी दिल्ले वेळार देवा म्हाका कित्याक इतली भलायकी दिली, कित्याक म्हजे हात पांय गांठी पुरा बरें आसा, कित्याक तिका इल्लीशी भलायकी बरी ना, म्हणजे एका पांयाचे भलायकी तिका दी आनी तिजी दूख म्हाका दी म्हण कोणें म्हण विचारलें आसा गे? ना. तर बरेंपण आयिल्ल्या वेळार मोगान म्हणलें बरी स्विकार कर, मुजें म्हणलो. आतां कित्याक तूं देवाक अर्गां दिनाय? ताका देखून जोब म्हणटा देवान दिता आसतना मोगान स्विकार करीचे खंय. आनी कितें घडलें अखेरीक? कितें पुरा ताणें लॉस जाल्लें ताच्या की चड मापान देवान दिलें. तेंच मोगाच्यान एक बूक तो आमकां पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता, जोबाच्या बुकांत. ताका देखून कोण परस सत मानता तांकां देव लजेक पडचे बरी करचो ना, लजेक पडचे बरी करचो ना. किर्तनाची बूक तें करा. किर्तन चॅप्टर 34 वर्सेस 9. कोणा कडेन पुरा बायबल आसा सगळें किर्तन 34 9वी वळ 5वे वळीन आमी वाचलें. ताका सत मानतलो कोणूच लजेक पडचो ना. आमी लजेक पडना जाल्यार कितें करीचें? पयलें वर्स आमकां सांगता ताचेर नदर घाला. तुमची नदर कश्टांचेर, उणेपणाचेर, थंय समस्येचेर न्ही, ताचेर नदर घाला आनी तुमचें हर एकल्याचें मुखामळ परजळटलें. व्यक्तीचेर नदर घालनाकात, सत्तेचेर नदर घाला, तुमचें मुखामळ परजळटा. आतां 9th वर्सेस 9. किर्तन 34 वर्सेस 9. कितें बरयलां थंयसर? कोण ताचेर पातयेणी बरवसो दवरता ताका उणेपण आसचें ना, ताका उणेपण आसचें ना. किर्तन 34 कोणा म्हणी मेळ्ळा गी? वटल्यान वाचा. सर्वेस्पराच्या भक्तानो ताका भियोवन चला. सर्वेस्पराच्या भक्तानो ताका भियोवन चला. मनशाक न्ही, देवाक भियोवन चला.
ताका भियोवन चलतल्यांक कांयच उणेंपण आसचें ना, कांयच उणेंपण आसचें ना. कश्टांची मोडां आयिल्ले वेळारी, ल्हारां आयिल्ले वेळारी, उणेंपण आयिल्ल्या वेळारी भियेनाका, ताचेर नदर घाला. आनी सर्वेस्पराच्या भक्तानो, ताका भियोवन चला, ताका भियोवन चलतल्यांक कांयच उणेंपण आसचें ना, ताका भियोवन चलतल्यांक कांयच उणेंपण आसचें ना. 10वी ओळ. ग्रेस्त दुबळे जातात आनी बुकेतात. कोण ग्रेस्त म्हण आसा, रिच म्हण आसली, आय एम परफेक्ट, म्हजे कडेन हर एक आसा म्हण सांगिल्लें. आनी जेजू एक ओपार सांगता एक ग्रेस्त मनशा विशयान. खंयची ओपार ती? कोण? ग्रेस्त पिसो म्हणटा ताका. ग्रेस्त बरो म्हण सांगिना, तो पिसो कित्याक म्हणटा ताणें चिंतलें कित्याक म्हळ्यार हांगासर संवसारान मेळिल्लें तूं परमनंट म्हण चिंतलें, हांगासचें पुरा परमनंट म्हण चिंतलें, शाश्वत म्हण चिंतलें, आयिल्लें बेळें पुरा म्हाका परमनंटली मेळटा म्हण चिंतलें. आनी मरता पर्यंत केद जालां मरता म्हणटा कळीत बेगीन सगळें म्हजें जिवीत हांवें सुखांत मुखार दीस काडयात म्हण चिंतलें. जेजून कितें म्हणटा ताका त्या उपरांत कितें म्हणटा? आज तुजी एक्सपायरी डेट जाली. त्या देखून आमी कितें करीचें म्हळ्यार बिफोर यू एक्सपायर स्टार्ट इन्स्पायरींग. आमी कितें करीचें? आमी पयलीं इन्स्पायर जायचे. एक्सपायर जावचे पयलीं आमी आनी एकल्यांक इन्स्पायर करूंक आमी प्रयत्न करीचे. त्या देखून मुगाच्या भावनांनी भयणीनो, दुबळो ग्रेस्त म्हण आसलो दुबळो जाता. म्हजी उतरां न्ही, किर्तनाचीं उतरां पळया. ग्रेस्त आसले मनीस, हांव तो परफेक्ट म्हणलें मनीस म्हळ्यार ग्रेस्तकाय म्हळ्यार केवळ दुडवाची ग्रेस्तकाय मात्र न्ही, हांकारान तो वयर चडिल्ले व्यक्ती. म्हजे कडेन हर एक आसा, हांवें केल्लें बरें जाता, हांवें उलयल्यार पुरो सामान जाता, हांवूच सेल्फ सेंटर्ड, आय सेंटर्ड पर्सनालिटीज. ग्रेस्त दुबळे जातात आनी हर एक आसले व्यक्ती बुकेतात. पूण मुखार सगळें कोणा कडेन बायबल आसा सगळें उक्ता करा. किर्तन 34:10. ग्रेस्त दुबळे जातात आनी बुकेतात, पूण सर्वेस्पराक सोदतल्यांक कांयच उणें जायना. मोगाचें तुमी कोणाक सोदून आसात, तुमी मनशाक सोदून आसल्यार, मनशाच्या फाटल्यान धांवल्यार म्हाका आनी तुमकां हर एकलें की उणेंपण मेळटा. जो कोण मनीस देवाक सोदून येता आनी देवाच्या सोडवण्याच्या मांडावळ्यांत भागीदार जावंक आशेता, ताका कांयच उणेंपण आसचें ना. एक पटी सांगात आमी म्हणयांगी आमी सांगून दिता. एक आतां आमी वयर करया. किर्तनांत 34:10. ग्रेस्त दुबळे जातात, सांगाता. ग्रेस्त दुबळे जातात आनी बुकेतात आनी पूण सर्वेस्पराक सोदतल्यांक कांयच उणें ना. परत ग्रेस्त दुबळे जातात आनी बुकेतात, पूण सर्वेस्पराक सोदतल्यांक कांयच उणें ना. देखून पळय आमी किर्तनाची उतरां कितें जाल्यार गायता. सोमी मुजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. त्या देखून देव आमच्या सांगता आसल्यार मोगाचें न्हू उणेंपण भोगचें ना. कन्नडांत एक बरी सांगणी आसा. ಮಾನವ ಕೊಡುವುದು ಬರೀ ಮನೆಯ ತನಕ, ದೇವರು ಕೊಡುವುದು ಕೊನೆಯ ತನಕ, लास्ट म्हण सरी. तुजो मस्त मोग करता म्हण सांगिल्ले व्यक्ती, तुका सांडून जियोंकूच जायना म्हण सांगिल्ले व्यक्ती मस्त मोग आसा जाल्यार खंय मनशां तुमी सांगात येतात की म्हळ्यार लास्टाक पवित्र तंबाक व्हरून पावयता म्हणसर येवन पावयतात. ताच्या मागीर कोणी येवंक साधना, कोणाक येवंक साधना. हांव मस्त मोग करता म्हण सांगून सांगतात कोणी वचूंक की तयार नात. कितले दीस म्हणसर उडास आसता गे म्हळ्यार तिसरे दिसाचे मीस, ताच्या मागीर 7व्या दिसाचे मिसा म्हणसर, ताच्या मागीर म्हयन्याचे मीस, वर्साचे मीस जाल्यार जाताना ऑलमोस्ट पुरो विसरून आसतात बेगिने. ताच्या मागीर उडास काडचें केदाळा गे म्हळ्यार
वर्साक एकच पवडी कितें जाणा तें कळ्ळें न्ही नोव्हेंबरांत 2 तारखेर तें सुमार वर्सां जाल्ल्या उपरांत मागीर तें उडासता गे म्हूण चिंता हांव त्या देखून ಮಾನವ ಕೊಡುವುದು ಬರೀ ಮನೆಯ ತನಕ ताच्या मागिरी आसचो देव आसा म्हळ्यार आमकां आमचो देव त्या देखून इजाया प्रवादींत पुस्तकांत 46 वर्सेस 4 अशें म्हणटा हांवूच तुका वोवयतलो हांवूच तुका वोवयतलो खंय म्हणसर देव आमकां वोवयता गे म्हळ्यार मुगाचें न्हू मातेचे केस धवे जाल्ल्या वेळार मातेचे केस धवे जाले म्हणटाना कितें प्राय जाली म्हण लेक प्राय जाली म्हण हांव तुजो मोग करता सांगाता आसा म्हूण सांगिल्ले व्यक्ती सकास प्राय जावन आयिल्ल्यांत एक्सपायरी डेट लागीं पावली म्हूण इल्लेशें पयस करतात आज पर्यंत तुका हांवें वोवयला जसो आतां म्हणसर आसतलो आनी मुखार हांव तसोच आसता मोगाच्यान मनीस बदलता आज आसलो फाल्यां आसना आज तुमच्या मुखार बऱ्यान उलयल्लो व्यक्ती तुमच्या फाटीं कितें उलयता म्हूण कोणांक कळना आनी कोणी म्हण येवन सांगिल्ले वेळार मात्र कळचें त्या देखून म्हाका न्हू मुखार बरें उलयत आसतना पुरा पात्य नजो खंय मुखार तुमच्या मुखार बरें बरें मस्तू बरोडलें उलयत आसतना पुरा पात्य नजो खंय खाली आमी कितें करचें म्हळ्यार सांगतलें विंसून काण मात्र दवरचें पुरा पात्य नजो खंय त्या देखून पळया आमी कितें करचें मातां समाजलो मनीस मागीर चेंज जावंक पुरो कळटा देव कशें गे म्हळ्यार जसो हांवें तुका आज म्हणसर केला मुखारी हांव करतलो आज म्हणसर देवान तुका राखल्या म्हळ्यार मोगाच्या भावांनी भयणी आनी मुखारी तो तुका राखतलो 15वी वोड वर्सेस 15 अशें गे सर्वेस्पराचे दोळे नितीवंताचेर आसात मोगाचे न्हू तेन्ना हांवें सांगिल्लें आमी कितें करचें म्हळ्यार काळजातोन आमी ताजेर बावार्थ पातयेणी दवरचे तोच आमचो स्वामी दुसरें ऑल्टरनेटीव ना दुसरें चिंता आपत्त ना मतींत जेजू सोडल्यार तशें म्हळ्यार मात्र तुका सर्वण मेळटा सर्वेस्पराचे दोळे नितीवंताचेर आसात ताचे कान ताची बोब आयकता मोगाचें आमी नितीवंत जावन जियेल्यार सर्वेस्पराचे दोळे आमचेर आसात आनी आमी मागणें केल्ल्या वेळार तो आमची मागणी आयकता 18वी वोड वर्सेस 18 दैर संडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा बचाव म्हळ्यार कितें म्हाकाचें न्हू दैर संडले वेळार खरेज आमचें तें उणें जाल्ल्या वेळार देव आमच्या मदें आसा सर्वेस्पर देव दैर संडलेल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा खंतींत बुडलेल्यांक तो खंत निवारता म्हजी उतरांनी किर्तनांत अशें बरोवन आसा देवाचें उतर आमकां सांगता कितें गे म्हळ्यार दैर संडलेल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा खंतींत बुडलेल्या वेळार तो खंतीतो न्हू तुका निवारता मोगाचें न्हू सुटका दिवंक शकचें मनीस न्ही सुटका दिवंक शकचें एक फेमस व्यक्ती न्ही मोगाच्या भावांनी भयण्यो सुटका दिवंक शकचें केवल देवाचें उतर जेजू आमकां सुटका दिवंक शकता देखून आमी थंयसर वाचून गेला सगळें तें किर्तन 34 घरा वेळ मेळ्ळ्या वेळार घरा गेल्या वेळार वाचा कितलें धैर्य आमकां मेळटा खंय खंय टी व्ही पळोवन आनी खंय पळोवन टायमपास करच्या बदलाक कोणा कडेन खबरे उलोवच्या बदलाक इल्लो वेळें किर्तनाचीं उतरां वाचा आज आमी नियाळ केलीं उतरां तशें आमकां धैर्य मेळटा मोगाचें न्हू खंय सर सुटका आसा आमकां खंयच कशें आमकां सुटका मेळटा म्हणून सारल्या वेळार तक्षण आमी सांगचें बरें जायचें रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 10वो अध्याय 9 आनी मुखार 10वे वळींत आसा कशें आमकां देवान योजन केलां गी म्हूण सांगून आनी आमच्या मदें मस्सणांनी मोगाचें न्हू कोणाक भियाचें आमी संवसारांत मनशाक भियोवन चलचें न्ही बगार मनशाक मेसूंचे बरी प्रयत्न करचे न्ही बगार आमी देवाक भियान चलतलें कितें जाता काडा किर्तनांत 38 वर्सेस 18 किर्तनांत 38 वर्सेस 18 थंयसर बरयलां आपणें म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हज्या पातकां लागून हांव आकांतांत आसा त्या वेळार कितें घडटा आमकां हर एकलें की आमी आमची पातकां वळखून घेतल्या वेळार 33
33 वर्सेस 18. 33 वर्सेस 18 हांव म्हणलें. जे सर्वेस्पराक भियेतात जीं ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात ताचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा. हर एक दीस म्हणले बरी देव आमचेर आपली दिश्ट दवरता. तेंत आमी किर्तनांत पळया 121 थोडीं सदां घरा मागणें करतात बेगिने. जो आमकां राखचो देव न्हिदना वा जेमेना. खंय म्हणे देव न्हिदलो म्हळ्यार आमी परमनंटली न्हिदता बेगिने. देव न्हिदना. आमकां मदें मदें जेम येवंक पुरो जाल्यार देवाक जेम येना. कित्याक म्हळ्यार तो आमकां राखोवनंत आसता. थंयच 19 वर्सेस अशें. जो ताका मरणांतली सोडयतलो दुकाळांच्या काळार ताका पोसतालो. आमकां बरें कोवीड आयिल्ल्या वेळार घरांतून भायर वचूंक जायनातलें. मस्तुवणेपण भोगताले, बेजाराय भोगताली. आमच्या कोणायच्या बशेंत इल्लीशी पेज उणी जाल्ली म्हणली ना. उणी जाल्ली म्हणल्यार देवान आमकां राखला. दुकाळ पडले वेळार उणेपण आसतनाय देव आमकां राखता. कोणाक राखता? ताजो मोग शाश्वत तो आमकां सुटका दिता. पूण ताचेरच आमी कोण पातयेणी दवरतात तांकां सुटका मेळटा. तशेंच आमी वाचून गेला मोगच्यान देवाचे उतार आमकां सांगता कशें देव आमचो मोग करता गी म्हणून. देवाचें सोडवण जावन आसा एक योजन. गॉड हॅज प्लॅन फॉर ऑल ऑफ यू. आनी जेजू येता आसतना एक प्लॅन घेवन येता. जेजू असोत्यान येताना एक प्लॅन घेवन येता. आमी वाचता जेरमाया प्रवादीच्या पुस्तकान 29:11 गॉड हॅज प्लॅन फॉर यू. आनी जेजू येता आसतनाय एक प्लॅन घेवन. तें प्लॅन कितें गे पळया. आमी वाचता लुकाच्या सुवार्तेंत 4 अध्याय. लुकाच्या सुवार्तेंत 4 अध्याय 18 and 19. Luke chapter 4 verses 18 and 19. कोणाक म्हणे म्हणल्यार वसा. म्हणलें गे देवाचो प्रेरक आत्मो म्हज्यार आसा. म्हणलें गे पेज नंबर 1856 1856 म्हणलें गे सगळ्यांक एक पिडे नियोदर गेला. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हज्यार आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक. जेजून हाडलें प्लॅन जावन येता आसतना जेजू प्लॅन सांगता येता. तो मॅनिफेस्टो दिता. हांव आयिल्लें उद्देश कितें गे म्हळ्यार कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका दिवंक, कुड्ड्यांक दिश्ट दक्षतल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दयामयान दाखोवचो वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. त्या देखून जेजू येता आसतनाय एक प्लॅन घेवन येयला. त्या प्लॅना मार्फत मोगाच्या भावांनी भयणी आमकां हर एकल्यांकी सुटका आसा. आनी देवाचें प्लॅन मांडावळ जावन आसा आमकां हर एकल्यांकी सुटका दिवची. मोगाच्यान तुमकां ताचेर नदर घालूंक वेळ आसा गे. त्या सुटक्याच्या प्लॅनांत योजनांत मांडावळ सार्वत्रीक योजनांत तुकाय भागीदार जावंक मोन आसा गे. तर आज तुजो आनी म्हजो दीस. तर आमी त्याच जेजू लागीं आमचें काळीज उक्तें करून दवरया. बरें करून एक खुमसार जावया. जेजू आज खंय जल्माचे? परत्यान त्या गोरवांच्या गोट्यांत गर्दनाच्या गोट्यांतच जल्माचे गे. डेकोरेशना मदें जल्माचे गे. आमचे संभ्रम केवल कुस्वाराक मात्र केकीक मात्र सांगलें गे. बरी न्हेसोवणेक मात्र सांगलें गे. न्हय मोगाचें न्हू. जेजू आज आमच्या जिवितांत जल्म घेवंक कशें येता. तुज्या काळजांत जियोंक कशें येता. ताका परत्यान थंयत जल्मूंक अवकाश करून दिनाकात. हर एक क्रिस्तांव जिवितांत जेजू जियोंक कशें येता. क्रिस्तांव म्हूण सांगल्यार बावतीज मेळिल्ली मात्र न्ही. जो कोण ताजेर पातयेणी दवरता. आज आमी आयकल्लीं उतरां आमी रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत 10व्या अध्यायांत 9 आनी 10वी ओळ. कोण परत ताजेर पातयेणी दवरता, परगट उसारता, काळजांतून बावट उसारता तांकां हर एकल्यांकी सुटका आसा. तर तुमकां हर एकल्यांकी ह्या योजनांत भागीदार जावंक वांटेली जावंक खुशी आसा गी. आमी परगट उसारीचे. जें कितें देवान तुका आनी म्हाका बरें केलां त्या व्हडल्यान आमी हर एकल्यांकी सांगिचें. सगळ्यांकी सांगिचें की जेजून म्हाका अशें केलें, अशें बरेंपण जालें म्हाका, अशें बरेंपण जालें म्हूण. काल राती
जस्ट न्हिदूंक वयच्या पयलीं म्हज्या तरणाट्यान एकल्यान फोन केल्या म्हाका आनी म्हणलो फादर म्हजें बाईक एक्सिडेंट जालें फादर म्हणलो. हांवें सांगलें कालें म्हणजे जालें गे तुका. म्हाका कांय मेजर म्हणशें बगुना बाईक कंप्लीट गेलें फादर म्हणलो. बाईक कंप्लीट आनी कांय कामाक येना बाईक तें मस्त कश्टांनी म्हणल्यार बरी ताणें कामाक वचूंक म्हणून बाईक काडून गेलें. एक्सिडेंट जालें. हांवें ताका सांगलें लॉस जालें तुका मस्त नोवेन तूं बाईक तुवें काडून गेल्लें आनी मस्त रिणी आसा बाईक फारीक करूंक बायकाचें आतां रीण फारीक करूंक कशें कितें मुखार म्हूण सवाल विचारले वेळार त्या तरणाट्याचो बावार्थ पळया कितलो म्हूण. तो म्हणलो फादर देवान म्हाका राखला आज रावुल्ल्या लॉरयेक वचून मारले वेळार म्हाका कांय जावना. बाईक पुरा पिडो जाला रे म्हाका कांय जावना. इल्लें थंय घाबरला इल्लेशें मार जाला सोडल्यार मेजर इंजुरी कांय ना. देवाक अर्गां बाईक गेल्यार वचून दी. हांव जीव आसल्यार तस जालें 100 बायकां जाल्यार काम करना हांवें काडून घेत. पळय बावार्थ पळया. आनी कोण जालां म्हणटा आसलीं यो म्हजें बायकच गेलें म्हूण. बावार्थ पळयात ल्हानशें भुरग्याचो तरणाटो ताका काम मेळ्ळें 1.5 म्हयनो जाल्लो मात्र कामाक वचूंक म्हूण ताणें बाईक काडून गेलें. बाईक गेलें वचून दी प्रॉब्लम ना. म्हाका देवान राखला न्ही टेन्शन ना. हांव जिवंत आसो म्हळ्यार आनी कितलीं बाईक हांवें काडून घेत. तो जावन आसा मगच्यान आमचो बावार्थ. तातूंत आमी कितें करीचें गेल्ल्या विशयान आलोचन करून रावचें न्ही. देवान आमकां इतलें म्हणून दिलां न्ही तें जावन आसा आमचो बावार्थ. देखून त्याच बावार्थांत जेजू आज आमचे मदें येवंक आशेता. म्हज्या आनी तुज्या काळजांत तो उलोवंक आशेता आनी तो आमकां आज डायरेक्ट एक सवाल विचारता. आज एकच दीस फाल्यां म्हाका जल्मूंक आसा. खंय जल्मूंचें हांवें? तुज्या गर्दने गोट्याक येयचें गी तुज्या घरांत येयचें गी वा तुज्या काळजांत? म्हज्यान खंय हांव आनी तुमी त्या जेजूक जागो दिवंक आशेता. आमच्या काळजांत तो आसलेल्या वेळार आमी खंय गेल्यार तो आमच्या सांगाता येता. खंय गेल्यार आमच्या सांगाता येता. ताका आमी कन्नडान गीत गायता पळय. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु तेरे बिन मैं जीना पाऊंगा. मेरे साथ ही रहना ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರು ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಾ ಯೇಸುವೆ म्हणून आम्ही मागणे करीचे आस मागणे करीचे. तर मगच्यानो सांगात मेळ मागया ह्या संवसारांत कोणी तरी एकच मनाचें एकच काळजाचें जावन हांगासर एका उद्देशा पासून मागणें केल्यार मगच्यानो तें सर्गी जारी जाता. आनी आज देवाच्या योजनाचें एक विशेशता कितें गे म्हूण सांगल्यार देवाक आमचे बरी व्हडलो सामको गरजेचें न्ही. बिग नंबर इम्पॉर्टंट न्ही. आज कितलो लोक आयला म्हणलें गरजेचें न्ही. देवाक एकलो आयल्यारी गरजेचें. वन पर्सन इज इम्पॉर्टंट. तातूंत मस्त दाखले आमकां जेजून सांगले आमकां मेळटात. 99 शेळयांक सोडलें आनी एका शेळ्याक सोदून गेलो. आनी थंय आसले 100 नाण्यांत वा 10 नाण्यांत एक भायर पडल्या वेळार नेग्लिजेबल नंबर नेग्लेक्ट करीत आसले. वचून दी उरले आसात न्ही म्हूण सांग ना. एक सोदून गेलो आनी तें एक मेळिल्ल्या वेळार ताज्या सैरेदारांक आपयलें व्हड जेवण घालें. आसतलें तें 110 खर्चले. संतोष गरजेचो मगाच्यानो. कितले खर्चित हांव म्हणलें गरजेचें न्ही. ಸಂತೋಷ ಗರ್ಜೆಸೋ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಸಂತೋಷನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಗಚೇನೋ ಸಂತೋಷ गरजे. देखून जेजू कितें म्हणटा म्हळ्यार आमचो देव नंबर कावंट करना. कितले हजार लोक आयिल्ले कितले जण आयिल्ले देवाक तें गरजेचें न्ही. देवाक तूं इंडिविज्युअल देवाचो मोग पर्सनल. आमी वाचता जेरमाया प्रवादीच्या पुस्तकान 31 गॉड्स लव इज इंडिविज्युअल लव पर्सनल लव. हर एकल्याचो वैयक्तीक जावन देव मोग करता. तातूंत मगचेनो जेजूचें प्लॅन एक सिंपल प्लॅन. तुवें फाटीं येवंक आशा आसा की तुका तो स्वागत करूंक आशा तो राखून आसा. तातूंत देवाचें मांडावळ आमकां हर एकलेंगे कितें म्हूण आज कळीत जाली. त्या मांडावळेंत योजनांत आमी हर एकलीं बगीदार जायची जाल्यार आमी परत तें गीत आमच्या काळजांतून आमी गावंक आसा. कश्टांची मोडां म्हजेर आयिल्ल्या वेळार ओन्ली जिजस ओन्ली जिजस. ह्या संवसारांत सुटका सोडवून दिवंक एक नांव देवान मनशाक दिला जाल्यार
तें जेजूचें नांव, जेजूचें नांव. तें नांव आमी उलो मारया आनी जेजूक आतां आमचे मदें स्वागत करया आनी जेजू लागीं थोडोसो वेळ आमी मागया. जेजू आमच्या काळजाक ये, आमच्या कुटुंबांत ये. आमी खंयसर पुरो वेता ते हर एक जाग्यार तूं सांगतात राव जेजू म्हण आमी मागया गे. ह्या आराधनांत जेजूचें हजरपण आमकां मेळटा. जेजू आमच्या लागीं उलोवंक आशेता. आमचें काळीज उक्तें कर. ह्या आराधना वेळार आमचे तेसावां गरजां समर्पण दिवन भक्तीपणी आतां आमी मागया. तूं सोबो करता सोबिया, तुका अर्घा दिता धनिया. तूं सोबो करता सोमिया, तुका अर्घा दिता धनिया. तूं सोबो करता तुका अर्घा दिता, मोसो सोमी मोन मान घेता. तूं सोमो करता तुका अर्घा दिता, मोसो सोमी मन मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. अर्घा तुका हगडा तुका, महिमा तुका स्तुती तुका. अर्घा तुका हगडा तुका, महिमा तुका स्तुती तुका. तुजो मोग करता सोमिया, तुजो मोग करता धनिया. अर्घा होगळा तुका, आराधन तुका एकल्याकच. तुवें म्हज्या पासून संवसाराक आयले, म्हजो मोग करतय. आमकां हर एकल्यांक तूं राखतय म्हणलो बावर्त म्हाका आसा. तुजो मोग करता सोमिया, तुका अर्घा दिता धनिया. तूं सोबो करता सोमिया, तुका अर्घा दिता धनिया. तूं सोबो करता सोमिया, तुका अर्घा दिता धनिया. तूं सोबो करता तुका अर्घा दिता, मोसो सोमी मन मान घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या सोमिया, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया हालेलुया
मोगाचे न्हू मस्तपेटी आमकां मोतीक सावाल आयिल्ल्या वेळार सलवणी आयिल्ल्या वेळार बळत नातल्या वेळार अस्कतामी जाल्ल्या वेळार समस्येक वळख जाल्ल्या वेळार मुखार वचूंक वाट दिसनातल्या वेळार खंयसर वेचे म्हण कळनातल्या वेळार पेद्रून सांगलीं ती उतरां पवित्रत्मेच्या प्रेरणान बरोवन सांगलीं उतरां मती खडी आमी सोम्या आमी खंय वेचें खंय वचूंक साद आमकां कित्याक म्हळ्यार ದೇವರು ಕೊಡುವುದು ಕೊನೆಯ ತನಕ ಮಾನವ ಕೊಡುವುದು ಮನೆಯ ತನಕ मनीस कितले म्हूण दिवंक आशेता आमकां थोडे मात्र दिवंक आशेता देखून पेद्र म्हणटा सोम्या तुजें तें आसात जिविताची जिवीत दिवची उतरां हांवें तुजे लागीं मात्रेची ओन्ली यू जीसस तूं मात्र म्हाका सुटका दिवंक शकताय बार्तिमायस म्हणलो एक कुड्डो मार्गा देगेन बसून आसलो भीक मागून आसलो ताका एक विशय कळीत जाली मोगाचे न्हू मनीस केवल कुडीची उणेंपण भरून दिवंक शकता थोडे मात्र चकडांक न्ही आनी देव आत्म्याक आसलें उणेंपण घाई पयस करता मनीस केवल आमचे बैले सोबाई एक्सप्रेशन पळोवन संतोष आसा की दूख आसा की म्हूण समजून घेवंक शकता सायकॉलॉजी म्हणटा ताका आमी देव आमचे भितर कितें पुरो जावन आसा हर एकी समजून घेता तुमी पळोवंक मुखार म्हळ्यार एक हांसो आसूंक पुरो तुमकां संतोशान आसले बरें दिसूंक पुरो कोणी घरा आयिल्ल्या वेळार बरें कर तुमी रांदप तांकां वाडोवंक पुरो तुमी तुमच्या कुटुंबांत आसलेले समस्ये तुमच्या जिणेंत आसलेले उणेंपण तुमचे तें आसली अस्कतगाई कोणायकी समजना मुखाचें न्हू तुमचे तें पयशे आसात की नांगी समस्येतून सुटका आसा की नांगी बरी भलायकी आसा की नांगी म्हूण कोणायकी कळना कळचें कोणाक तुका रसल्ल्या तुजे देवाक किर्तन 139 सांगता देवाक हर एकी कळीत आसा ही नोस एवरीथींग ही कॅन अंडरस्टँड एवरीथींग हर एकी समजून घेता मनीस केवल आमचें भायलें एक्सप्रेशन वॉट इज विजिबल तें पळोवन आमी कशें म्हूण सांगूंक आशेता जाल्यार देव आमचें काळीज अंतस्करण पारखिता म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो तुमच्या जिवितांत तुमी दोळ्यान दुखान घालना आसात गी कश्ट आसात गी उणेंपणां आसात गी निराशेन आसात गी कोणा थंय वेचें सोम्या कोणा लागीं वेचें म्हूण तुमच्या मतींत आसा गी मोगाचें न्हू खंय गेल्यार म्हाका सुटका मेळटा कोण म्हाका सोडवून दिता खंयसर म्हाका भलायकी मेळटा म्हूण राखून आसात गी सुटका सरवण ओन्ली जीसस जेजू मात्र तुमकां सुटका दिवंक शकता त्या देखून मोगाचें न्हू तुमची नदर ताचेर गेला किर्तन 34:5 आमी वाचलेलीं उतरां पळया ताचेर तुमी नदर गेल्ल्या वेळार एक आमची मुखामळां परस जळटात आनी तो ताचेर बरोवसो दवरल्यांक लजेक पडचे बरी करचो ना लजेक पडचे बरी करचो ना भिये नाकात निराश जायनाकात निराश जायनाकात मरणांत आमकां सोडयता किर्तन 38:19 ताच्या नदर गेल्ल्या वेळार ताचेरच आमी भियोवन चल्ल्या वेळार तो आमकां वयर पळोवचे बरी करता कोण लजेन तकली सकला घालता मोगाचें न्हू कोणें सकला घालची कोणाक वयर तकली उखलूंक जायना गे म्हळ्यार सोलवणी मेळ्ळ्या वेळार लज आयिल्ल्या वेळार तकली सकला घालतात आमी सोम्यांचेर नदर घालची सोम्यांचेर नदर घालीची फोकस ओन्ली ऑन जीसस कॅमेरान पळया लेन्स म्हणलें आसता ते लेन्स कशें म्हळ्यार आमकां कोणाचो फोटो काडूंक जाय ताका मात्र आमी फोकस करीचे मोगाचें न्हू हांगा साबार आसात संगत्यो मनशां मस्तण आसात कोणाचेर नदर घाल नाकात लेन्सांत क्लियरली फोकस करा ओन्ली जीसस तें जावन आसा सरवणेची वाट ते ग्रेस्त पिशान कितें केलें गे म्हळ्यार ताणें ताका आयिल्ल्या वेळाचेर आशिर्वादाचेर कितलें पुरो मेळ्ळें ताचेर नदर घाली दिल्ल्या देवाचेर ताणें नदर घालूंकूच ना मोगाचें तुमी तशें करनाकात हांवें तुवें तशें करचें नाका देवाचेर सोम्यांचेर नदर घालें कितलें आसता री हर एक देवान दिलें त्या देखून तो तरणाटो म्हणलो पळय म्हजें बाईक गेलें टेन्शन ना म्हाका जाल्यार देवान म्हाका राखलें म्हाका कांयच जावना म्हज्या जिवाक कांयच जावना देवान राखलें देव राखता मात्र न्ही देव राखणदार किर्तन 91 देव राखणदार आमकां हर एकल्यांक राखता भिये नाकात निराश जायनाकात
त्या देखून जेजूक सांगा, जेजू हांव आराधन करता सोम्या, सर पडून वंदिता म्हजो सोमी, माय सेवियर म्हूण हांव आतां मानून घेता. सोम्या हांव आराधन करता, सर पडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण हांव मानून घेता. दिमी घालूंक जाला दिमी घाला, बसा जे मनशां बगला बसा, उबे रावा जे मनशां बगला उबे रावा, हात वयर कर, उबार मागणें कर जे मनशां बगला मागा मोगाचें न्हू, मागणें मात रावय नाकात. कशें पुरा मागणें कर जे मनशां बगता मागा. ओपन युअर हार्ट अँड स्टार्ट प्रेइंग. हृदयवन तेरेदू प्रार्थने ಮಾಡಿ मागा, जेजू तुमचे मागणी आयकता. आराधन हांव करता सोम्या, सर पडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण हांव मानून घेता. आराधन हांव करता सोमिया, सर पडून वंदिता. सर पडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सोमिया, सर पडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. मगच्यान तुमकां जेजू तूं सोमी म्हूण मानून घेवंक जाय गी. काळजांतून तुमकां परगट उसारूंक जाय गी. जेजू कडेन सांगा, जेजू तुमचो सोमी म्हूण हांव परगट उसारता, तुमचो म्हजो सोमी म्हूण हांव मानून घेता. सोम्या मानून घेता, आराधन हांव करता, सर पडून वंदिता जेजू. कित्याक म्हळ्यार तुमचो म्हजो सोमी, यू आर माय सेवियर, तुमचो म्हजो सर्वंदार, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವವರು. हर एक दीस म्हणल्यार राखतो देव, आमकां मोगान पोसचो देव. आज पर्यंत ताणें तुमकां राखला जाल्यार मोगाचें आनी मुखारी तस्सो देव तुमकां राखता. भियेनाकात, निराश जायनाकात. नदर केवल जेजूचेर मात्र गेला. फोकस ओनली ऑन जीसस. ओनली जीसस कॅन सेव यू. केवल जेजू मात्र तुका सुटका सडवून दिवंक आशेता. आनी सांगा, जेजू आराधन हांव करता सोम्या, सर पडून वंदिता तुमचो म्हजो सोमी म्हूण काळजांतून हांव मानून घेता. सोम्या यू आर माय सेवियर. आराधन हांव करता सोमिया, सर पडून वंदिता. सर पडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सोम्या, आराधन हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. सोमी म्हूण मानून घेवन दोनी हात आमच्या वयर उबारया. म्हज्या सोम्या आराधन हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. सांगात आमी गावया, म्हजो सोम्या म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. अर्गां तुका, होगळाक तुका, महिमा तुका, स्तुती तुका. अर्गां तुका, होगळाक तुका, महिमा तुका, स्तुती तुका. म्हज्या सोम्या, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सांत पाऊल थेसलोनिकेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 16वी ओळ, फिलिपकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4थो अध्याय 6वे वळीन सांगता,
तुमी हर एक पटी मागणें करूंक आयिल्ल्या वेळार एकच करूंक जाय की पयलें काळजांतून देवान कितें पुरो आमकां बरेंपण केलां, कितलीं आशिर्वादां आमचेर, आमच्या कुटुंबांचेर, घराण्यांचेर, आमच्या वावराचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, तुमच्या कुटुंबांचेर कितें पुरो आशिर्वादां वतल्यात. हर एक आशिर्वादाक देवाक अर्गां दिया. थँक गॉड फॉर एवरीथींग. अर्गां दिवन मागीर मागा, तुमचें मागणें देव आयकता. तुमी चिंतिल्ले की चड मापान दिवंक देव शकता, त्या देवाचेर नदर घाला, ताचेरच पातयेणी दवरा. मगाच्यान मनशाचेर पातयेणी दवरलो, मनशाच्या हक्तीचेर पातयेणी दवरलो, बुडता. सोमेचेर नदर गेल्ले कडेन ताका हात दिवन देव वैरूक मारता. कोणा तें, कोणा लागीं, कोणा सरशीं वयचें सोम्या, खंयसर म्हाका सुटका सरवण मेळटा. तुजें तें आसात उतरां जिविताची, जिवी दिवची. जेजूक तूं पळया, तुजी सुती गायता सोम्या, तुका महिमा दिता धन्या. तुंच म्हजो सोमी म्हण हांव मानून घेता काळजांतून. उणेपण आयिल्ल्या वेळारी, अस्कात गाय आसलेल्या वेळारी, असाध्य मनशां आयिल्ल्या वेळारी, कितेंय बरेंपण म्हज्या कुटुंबान जिवितान घडनातल्या वेळारी, आय ट्रस्ट ओनली इन युअर प्रॉविडेन्शियल केअर. मोगाचें न्हू, सोम्यान आमकां सकत दिवना जाल्यार कश्ट आयिल्ल्या वेळार बरवसो दवरूंक केलें कश्टाचें काम, अशीर वाटेर चलचें येयलें कश्टाचें काम. आज आमी ताजेर नदर घालून सोम्या म्हाका ती खुरपा दी म्हूण मागिल्ल्या वेळार तो म्हाका आनी तुका सुटका सरवणांचे संदेश घेवन आयिल्लो जेजू. हें क्रिस्मस आमच्या हर एकल्या जिवितान, हें नाताल आमच्या हर एकल्या जिवितान एक नवें बेसांव हाडून दी, बरवो सोबजूनचे बरी करून दी. आनी हर एकल्यांक आमी कुसवार वांटता आसतना संतोश आमकांय मेळचे बरी जावं दी. कुसवारा सांगता, केकी सांगता, विश करता आसतना आमी जेजूक दिवया. कित्याक म्हळ्यार आज देवाचें उतर आमी आयकलें, परगट उसारूंक जाय, परगट उसारूंक जाय, परगट उसारूंक जाय, परगट उसारूंक जाय. इतले पटी क्रिस्मस म्हणून सांगल्यार सांता क्लॉस जाल्लो न्हय जेजू. निम्मा क्रिस्मस जाल्ली, येसू इल्लदे होदरे एल्लवू शुन्य. तुज्या क्रिस्मसांत जेजूच ना जाला मोगाचें न्हू. खंयसर आसा क्रिस्मस आमकां? केक क्रिस्मस न्हय, कुसवार क्रिस्मस न्हय, जेजू नवें संदेश घेवन तुज्या आनी म्हज्या काळजांत तो जियोंक आशेता. म्हाका आनी तुका तो धैर्य दिवंक आशेता. निराश जाल्ल्या वेळार भियेनाका पुता, हांव आसा म्हूण सांगूंक आशेता. हर एकल्यानी सांडल्या वेळार हांव आसा म्हूण सांगूंक आशेता. ती उतरां आज सगळ्यांक आयकूनचे बरी तो उलयना मोगाच्या भावांनी भयणी. तुका मात्र आयकूनचे बरी उलयता, म्हाका मात्र आयकूनचे बरी उलयता. कित्याक म्हळ्यार देवाचो मोग इंडिविज्युअल लव. सोमी आमकां पळोवन आय लव यू ऑल म्हूण सांगिना मोगाचें न्हू. 99 सोडता, ती बरींच खंय वचना सांगले बरी आयकतात. ताका त्या व्यक्ती एकल्याक गरज आसा, ताका सोदून वेता. आनी तुका ताची गरज आसा आनी ताका तुजी गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार तो तुका सोदून आयिल्लो. कोणीय ह्या संवसारान नाच जाय नसो, हर एकल्याकी सुटका मेळाचे. जुवांच्या 3 अध्यायांत 16वी ओळ. तूं ताच्या संतोषाक एक कारण, तूं सर्ग संतोषाक एक कारण. मी वाचता लुकाच्या सुवार्त्यांत उतरां, थंयसर आमी आयकता, तुजे नावी सर्गी संतोष चडटा. तुका आनी म्हाका सुटका सरवण मेळ्ळ्या वेळार सर्गी व्हड दाबाजो संभ्रम चलता. तो संभ्रम आज मोगाचें न्हू. म्हज्या काळजांतून आराम जावं दी, म्हजेतून आराम जावं दी, तुमचेतून आराम जावं दी. हे या मागया आराधन करता सोम्या, तुका स्तुती गायता सोम्या, तुजी महिमा हांव गायता. म्हजो सोमी म्हूण हांव आतां मानून घेता. म्हजी मागणी आयक. तुझी स्तुती गाता सोमिया, तुका महिमा दिता धनिया, तुका महिमा दिता धनिया. तुझी स्तुती गाता सोमिया, तुका महिमा दिता धनिया.
तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता असो मी मन मानून घेता तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता असो मी मन मानून घेता मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा अर्गा तुका अगोळा तुका महिमा तुका स्तुती तुका अर्गा तुका जेजू अगोळा तुका जेजू महिमा तुका जेजू स्तुती तुका मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा हालेलुया 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 कीर्तनान 30व्या अध्यायांत दुसरी ओळ सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलय आज मोगाच्या भावनाने भयणीनो आज सकाळी 9 वरांतून आतां 11:30 पर्यंत आमी सुमेचें नांव उलो मारलें ताजें उतर आमी आयकलीं स्तुती होगळापांत आमी हरियेकलींनी भाग घेतलें आमचें मगणें त्या देवाच्या कानाक पडलां आमचें मगणें तो आयकता निराश जाल्ल्या वेळार एकसुरपण आयिल्ल्या वेळार कोणूच ना म्हूण बगिल्ल्या वेळार खंयच्याय कारणाक कोणूच ना म्हूण चिंतिनाकात इजाया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांत 46:4 आज पर्यंत तुका वोवयलो देव हांव आज पर्यंत कसो आसांगी तसोच तो मुखार आसता भियेनाका तुज्या मातेचे केस दवे जाल्ल्या पर्यंत दवे जाल्ल्या वेळार हर एकलीन तुका पयस केल्ल्या वेळार कोणूच ना म्हूण मतीक आयिल्ल्या वेळार केदाळे चिंतनाकात कोणूच ना म्हूण तुज्या विशयान चिंतसो एकलो देव आसा देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें एकल्या सपुताक तुज्या पासून आनी म्हज्या पासून धाडलो आनी तो येता आसतना रित्या हातांत येवंक ना ताणें एक प्लॅन हाडलें तें प्लॅन कितें गे म्हळ्यार तुका आनी म्हाका हर एकलें की सुटका दिवचें योजन जावन आसलें आनी ताणें सुटका दिली मोगाचें नांव खंय म्हणसर सुटका दिली गे म्हळ्यार ताका खुर्सार मारल्या वेळार दोनी कुशेन दोगांक खुर्सायिल्लें अपराध्यांक आनी थंय तर एकलो भोवमान सांगता सोम्या रिमेंबर मी लॉर्ड रिमेंबर मी आनी जेजू म्हणटा तुका आज सुटका मेळ्ळी आनी लास्ट घडये बरें कुमसार जालो तो बरें कुमसार जालो कंप्लीट जिणी बदल्ली सर्गत सोरलें खंय त्या सोरान सर्गत जिणी बर सोरलें खंय लास्टाक मोरच्या वेळार ताणें नदर जेजूचेर घाली सुटका म्हाका जाय म्हूण ताणें मागणें केलें मोगाचें न्हू म्हजी आनी तुजी एक्सपायरी डेट केदाळ येता म्हणून कोणायकी कळीत ना ताचे पयलें वी हॅव टू इन्स्पायर स्टार्ट इन्स्पायरींग बिफोर यू एक्सपायर इन्स्पायर करचें म्हळ्यार कशें मुखास्तुती ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುವುದಲ್ಲ देवाचें उतार परगट करया परगट उसारया आनी सुटका म्हाका मेळटा आज तुमी हांगा आयिल्ल्या वेळार तुमच्या मतीन कितें म्हणी तें सावा गरजो आसात
कितें म्हणे तुमी मागणें करूंक आयल्यात विशेष ते हांव पसून मागणें करूंक आयल्यार एक पटी उबे रावा जेजू कडेन तूं उलया बरें करून हात जोडून सांगा जेजू म्हज्या मतींत हें एक ल्हानशें तें सांव आसा एक खंत आसा म्हजे कडेन बेजाराय आसा म्हज्या भुरग्यांक सरीक मेळून दी म्हूण मागणें करूंक आयलां कोर्टांत मस्त केजी आसात म्हजे म्हाका कंप्लीट थंय सुटका मेळाचें मतीक समाधान ना कुटुंबांत बेजाराय आसा इल्लेशें उणेंपण आसा म्हाका खंयची एक पिडा दोस्ता म्हाका केदाळाय सुटका दी जेजू म्हाका मागया जेजू मागणें आयकता आज तुमी मोगाचें हांव स्विकार करूंक वयचें जेजू तुमकां दिवंक वयचें आशिर्वाद तुमच्या घराण्यांचेर हर एका तुमच्या समस्येचेर सुटकेचे आशिर्वाद भलायकेचे आशिर्वाद समाधानाचे आशिर्वाद स्विकार करून तुमी वतात तुमी मोगान आयलात जेजू दिता म्हूण मागणें करूंक तुमी आयलात तुमकां पाटी वेता आसतना रित्या हातान तो धाडूंक आसचेना खाली हातान धाडूंक आसचेना आशिर्वाद दिनासतना कोणायकी धाडूंक आसचेना कित्याक म्हळ्यार म्हजीं उतरां न्ही जेजू पळया थंयसर लोक ताजें उतरां आयकूंक गेलो तो म्हणटा ताजें कळीज कळवडलें दुकान भरलें कित्याक म्हळ्यार बेजार भोगलें ताका लोक 3 दीस तो हांगा आसा जेवण खाण कांयच ना तांकां तो बिरमोत पावता तुमी सकाळीं 2 हांगासर आयल्यात न्ही बसल्यात आयकलां देवाचीं उतरां तुमकां कोणायकी तो रित्या हातान धाडूंक आसचेना हर एकल्यांकी तो आशिर्वाद दिवंक आशेता येया तो दोनी हात आमचे वयर उबारया हे हात वयर उबारल्या वेळार आमची मागणी थेसांव आसा जाल्यार उणेंपण आसा जाल्यार अस्कतकाय आसा जाल्यार हर एक मोतीक हाडया जेजू हे म्हजे 2 हात न्ही मगर म्हजे हर एक तेसांव भरलें म्हजें काळीज तुका उबारता म्हजे लागीं उलय सोम्या म्हज्या काळजान तूं उलय म्हाका धैर्य दी म्हजें तें सकत ना उणें जावन आसा सकत कृपा दी जेजू सश्टें कांय उणी जालां म्हाका मागणें करूंक जायना म्हाका मस्त पटी बेजार मनशी बगता निराश जाता बेगीनसांव शॉर्ट टेम्पर्डनेस आसा म्हाका कितें बिजनेसाक हात काडल्यार म्हाका बरें जायना तें म्हाका आशिर्वाद दी हांव पैन करचेर आसा नवे बिजनेस आराम करचेर आसा म्हज्या कुटुंबांत ह्या वर्सा बरें कार्य आराम जावंक आसा घर बांदचें गी वा भुरग्यांक बरें शिकपाक पयर गांवांत दुसऱ्या गांवांत धाडचें गी मस्त योजना आसात जारी जावचें बरी कर म्हण मागया दोनी हात आमच्या वयर उबारल्यात हर एक समर्पण दिवन आतां स्तुती कर मागया हालेलुया 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 सगळ्या तुज्या पवित्र नांवाच्या बळान हांगासर आसलेले सर तुज्या भुरग्यांच्या मागण्या आयक म्हण हांव मागता तुजे कृपेचे आशिर्वाद ह्या हर एका भुरग्यांचेर देवाय जेजू तांच्या हर एकल्याची मागणी आयक तुवें सांगलें माथ्यावाच्या सुवातें हातव्या वळेन सांगलें मागा म्हूण सांगलें हे तुजे भुरगीं त्या सुता जर पात्यांनी दवर मागणें करना आसात सोम्या तुवें सांगलें सोदा म्हूण सोदल्यांक तुमकां मेळटा म्हूण सांगलें ही भुरगीं तुजें तें सोदून आसा सोम्या तांकां हर एकल्याचें मागणें मेळचें बरी जावं दी कृपा देंवन येवन दी बेसांव सगळें जावन देवय तांचे हर एक काळजाच्या आत्रेक आशा तांकां तूं फावो कर म्हूण मागता तांचे हर एक मागणी तूं आयक सर्गीन तो बेसांव देवय म्हूण मागता हरगींच्या बेसांवांनी बर तांकां जाय तसली कृपा तूं बर आशिर्वाद तांकां घाल म्हूण मागता जेजू ह्या भुरग्यांक समाधान दी भलायकी दी आनी तांकां कितें परत जाय म्हण तें मागणें करना आसात तांकां कितें परत गरजेचें हर एक तूं तांकां फावो कर जेजू आमेन हालेलुया 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 सगळ्या मेंदी बेगल्या जेजू आमकां हर एकल्याक आशिर्वाद दिवंक आशेता हे दिया व्हडा सक्रामेंता तूं इतलो व्हरतो देव जाल्यार ह्या उड्या रुपार ल्हान जालोय खालतो जालोय आमकां हर एकल्याक मेळोवंक आयले जेजू म्हजेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या घराण्यांचेर आशिर्वाद दी भक्तीपणी मागया हे देव व्हडा सक्रामेंता Itia voda sakramen sesta nama koruya purvilatya rupa boga navyoriti Arya Salvot Vecha Uskapisa Bhava Tachi Motivya
ससेमा तसेच भूत उल्लासाय स्तुतीसा पोथी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्या हसिता तुका just speak sama semi navarta amen. प्रार्थुया येसु म्या जेजू क्रिस्ता ह्या विची सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टां सोगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सुरवणेचो फळ सदांच आमचें आमी बगे सारको तुझ्या कुडीच्या आनी पवित्र रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना Amen. संतोषान सौम्या मंदिरान समल्या गितां गावन मधू तुका हरसिता आमचे तोबे वतलेल्या सदेण्या पासून अर्गा मेळयता तेनवाशी काळसा बापोय मोगाळ तूं आमचो सावन रक्ताय आमकां सदांच मोखा सुख दुख दिवन आमकां आधार जाताय आमचो बोळवून सांबाळना संतोषान सौम्या मंदिरान समल्या गितां गावन मधू तुका हरसिता आमचेर तुवें ओतलेल्या सदेण्या पासून अर्गा मेळयता तेनवाशी काळसा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नवे आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो सोडवण खंयसर आमकां मेळटा म्हळ्यार सवाल आमी आज विचारलें आनी सोडवण आमकां आसा आमी जेजू सरशी आयिल्ल्या वेळार आनी आमी नियाळ केलो थोडोसो वेळ आमची तकली लजेन आमी सकला घालनातली बरी उबारून धरचें जाल्यार आमी कितें करीचें देवाक भिवून चलाचें न्यायनितीचे वाटेर चलाचें जिणी नवी करीचें तेंच आमी आज आयकुनचीं उतरां जावन आसात आनी किर्तनांत आमी आयकुनचें उतार जावन आसा मोगाचें न्हू आमी आमची तकली उबारून धरचें जाल्यार लजेक पडना जाल्यार आमची नदर देवाचेर आसाचे मस्तपटी आमी आज नियाळ केल्ले बरी मनशाचेर नदर गेल्ल्या वेळार सोलवणी आपणायल्ली आसा देवाक दिवचो तें मान आनी जागो आमच्या काळजांत आमी दिनासतना वस्तूंक आमी गौरव दिला वस्तूंक आमी वेळ दिला मनशांक आमी वेळ दिनासतना देवाक दिवचो वेळ देवाक दिनासतना तो वेळ पवित्र जावन करची नासतना आमी दीस अशे तपाशार केल्यात म्हळ्यार आमची नवी जिणी आस्तोन आमी आराम करया आमी आमची पातकां वळखून घेवया आनी कलतेपणी सांगता म्हण आमी सांगता आमकां समर्पण दिवन म्हणया हांव पातकी सर्वपिदार देवा
आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगताव मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट अधरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो मोड अपराध ह्या पसत बगे म्हणचो सदां सांगपाक मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुझे खातीर आमच्या सरस्पर देवा लागीं विनाधिकारात म्हूण प्रार्थना मागताव सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सस्तांच्या जिविताक पावो आमेन सोमया काकुत सोमया काकुत Cristo kakut Krista kakut Somea kakut Somea kakut प्रार्थुया सर पदवेदारांनी सस्तांच्या देवा मनशा सायबान तुज्या आनंद पुताच्या जल्माचो दीस लागीं पावलो आनंदानी सर सक्तिवंत जावंक न्ही हांवकार मरयेचे उदारी तो आसक्त मनीस जालो आनी आमचे मदीं जिवन आयलो ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ साकरांक तुजी काकुळट मेळो म्हूण मागता त्या सामच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्यांच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासना आमेन मालकी प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप सरेस्पर देव अशें म्हणटा पळया म्हाका एक वाड तयार करूंक हांव म्हज्या दूतांक धाडटलो आनी तुमी सोदतात तो सोमी अवचित आपल्या मंदिरान येतालो तुमी आत्रेकता तो कराराचो दूत येतालो म्हणटा दळबरांचो सर्वेस्पर ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूं शकत तो प्रत्येक जातना कोणाच्या उबो रावूंक जायत कित्याक तो सोनाराच्या उज्या सारको धोबयाच्या खारा सारको रुपे नितळ आनी निर्मळ करतल्या सोनारा भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो लेवीच्या पुतांक तो नितळ करतलो रुपया आनी भांगारा पर्यंत तो तांकां निर्मळ करतलो तेन्ना प्रामाणीकपणी सर्वेस्पराक भेटवणें करूंक तांच्यान जातलें जशें आदल्या काळार पुर्विल्ल्या वर्सांनी जुदाच्यो आनी जेरुजलमाच्यो भेटवण्यो सर्वेस्पराक मानताल्यो तशें आतां त्यो ताका मानताल्यो पळया सर्वेस्पराचो वर्तो आनी भिरांकूळ दीस येवचे आदीं हांव येयल्ल्या प्रभादेक तुमचेशी धाडटलो हांवें देश नासाच्या शिरापा खाल घालिना जावच्याक तो बापायचीं काळजां भुरग्यांशी ओडटलो आनी भुरग्यांचीं काळजां बापायशी ओडटलो देवाचे उदर हे देवाचे ओडूपकार तुमच्यो तकल्यो उकळून धरा कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या तुमच्यो तकल्यो उकळून धरा कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या तुज्यो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा तुझे मार्ग म्हाका दाखय तुज्या सताच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर म्हाका शिकय कित्याक तूं म्हजो देव
तोंसमोसो तारो तुमच्यो तकल्यो उखलून धरा कित्याक तुमची सोडवून लागीं पावल्या सर्वेस्पोर बरो आनी उतराक सुकाना तो वाट चुकलेल्यांक त्यो सारके वाटेक हाडटा कालत्यांक सताच्या मार्गान तो चलून व्हरता दुबळ्या धाकट्यांक आपल्यो वाटो तो दाखयता तुमच्यो तकल्यो उखलून धरा कित्याक तुमची सोडवून लागीं पावल्या ताचो करार पाळटल्यांक आनी ताची विधी नियमां सांबाळटल्यांक ताच्यो वाटो सगळ्यो सुमोगाच्यो आनी सताच्यो आपली भक्त करतल्यांक सर्वेस्पोर आपलें काळीज उगडता फकत तांकां आपल्या कराराचो अणभव तो दिता तुमच्यो तकल्यो उखलून धरा कित्याक तुमची सोडवून लागीं पावल्या तुमच्यो तकल्यो उखलून धरा कित्याक तुमची सोडवून लागीं पावल्या समेस्त आमी उबी रावया आनी मिसाचो उद्गार आमी गायन करया Alleluia, 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 Alleluia. जनांगाच्या राया आणि पवित्र सभेच्या बुन्यादी पात्रा ये आनी धुळीन तावन तुवें रचलेल्या मनशाक सोडय Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो तुमच्याय सवय आसून लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या प्रसूतपणाचे दीस भरतस एलिझाबेथीन एका चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो सर्वेस्परान तिचे थंय वर्ती दया दाखयली म्हणली खबर तिच्या सेरसमऱ्यांक आनी सैऱ्या धेऱ्यांक मेळ्ळी आनी ती येवन तिच्या संतोषान वांटेली जाली उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकाक सुनत करूंक आयली आनी ताका जाखारी म्हूण ताच्या बापयचें नांव दिवच्यार आसलीं पूण ताची आवय तें नांव नाका ताका जुवां म्हूण नांव दवरूंक जाय म्हणाली पूण त्या नांवाचो तुज्या दैजा मदें कोणूच ना म्हणाली ती तिचे लागीं तेदवा भुरग्याक कितें नांव दिवचें म्हूण ताची खुशी ते बापूय लागीं हात भशेन ताणीं विचारलें तवळ जाखारीन एक फळी विचारली आनी ताचें नांव जुवांव म्हूण बरयलें तें पळयोवन समेस्त अजाप जाले आनी तेच घडये ताचें तोंड उगडलें आनी ताची जीब सुटली देवाक होगळाप दिवन तो उलोवंक लागलो तांच्या शेजारचीं समेस्त भियेलीं ह्या संगतीची खबर जुदयाच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गाजली आनी त्यो आयकल्ली सकटा ह्या विशयान चिंतूंक लागलीं आनी म्हणालीं हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत आनी निजायकी सर्वेस्पराचो हात ताजे सवे आसलो देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्ता उपूण तुमके पापा उंडो भगवासो
Sacarus calcintlo Pol amcha warasu Zishin fulanti permolan Suaditar mukti तशी संसारीची आमची तुका ती मागोते उपून तुमके बाबा उंडो होगोवास वाकारस कालसिंतलो Utamcha mogaso Suvu samchi as bethaita Undya vaina sangi Tuen svikar kar mon magtau Bapa tuji burki म्हज्या मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीधरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं देवा आमच्या बापा ह्या बलिदानान तुजी भक्ती संपूर्णायन आमी करूंक पावता ताचे वरवीं तुजे भोगसणें आमकां संपूर्णायन मेळूं आनी आमच्या सर्वंदराचो जल्म शुद्ध निर्मळ काळजांनी आमी संभ्रमूंक फावो हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारतांव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवादींनी परगटले उतरावर त्या मोगान अवंकार मरयेन ताका सांबाळलो जुवांव ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची वळख दिली आपल्या जल्माच्या परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें तो आपले मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावतलीं ताका मेळूंक आमी सगळीं गितां गावून वाकणतलीं देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वळी बाबा ओ सखी तुकाचे ओ सखी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जयचे ओ सखी तुकाचे ओ सखी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो तुका दिनवासूंक तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात
ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण दतस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत, पातकांचें बोक्साने मिळच्याक तुमचे पसूत आनी समेस्त मनशां पसूत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावडतसो गोट परगटुया. Cisu melu, Cisu जीवन साला, Cisu नव्याने तोलो. Cisu melu, Cisu जीवन साला, Cisu नव्याने तोलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीताचो वंडो आनी सर्वणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, जेराल्ड आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुल्त कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमो समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मुरये देवाचे माये संगती आनी तुजो पोती भगवंत जुजे, भगवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडूंक दिवनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्या आमकां तुजे उदरकाकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतय आनी रजवट चलयताय ससनांच्या ससनाक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळय मोगाचें होस्सो जेजू क्रिस्त आमकां हर एकलें की बरी खबर घेवन आयिल्लो आनी आमी परगट उसरूंक आमकां उलो दिलो. जेजू ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे उदरयुंचे भाग म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताच्या उंड्या इतू काळजान मोच्या भावार्थाच्या पोयना सामोसो ओड आता. जिविताच्या उंड्या तुये काळजान मोच्या भावार्थाच्या पोयना सामोसो ओड आता. उंडो तूं सर्गीसो सस्नीक जिवितासो तुका सो कोण सेवता मरण पर्यंत जिखता. तर जेसू सोम्या तूं ये काळजान मुच्याची ये. तर जेसू सोम्या तूं ये काळजान मुच्याची ये. जिविताच्या उंड्या तुये काळजान मुच्या भावार्थाच्या पोयना सामोसो ओड आता. जिविताच्या उंड्या इये काळजान मुच्या भावार्थाच्या पोयना सामोसो ओड आता. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा सर्गीच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. आतां करुणायेन आमची काळजां तुजे शांतीन भर आनी तुजो भोव मोगाचो पूत येतलो तेन्ना पेटलोलो दिवको घेवन आमी मेळूंक वचूंक आमकां तयार कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची ओडुपकार. दयेकरणी तुमी नांवां आपयतना दोग जाणां मात्र आसात. मुखार येवची आनी आमच्या पाद्रा बातावन तुमची वात घेवची. जोझेफ फर्नांडीस कडपाडी तांणी 2 गुणी तांदूळ दिला. दयेकर मुखार येवची तुमची वात घेवची. तशेंच नांव नाका कालमाडी.
दयकंदी बी केल्या वेलंकनी साहेबणीच्या नोव्यान आमी करया वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर ये भोव नितळी अवंकारी भोव भगवंत त्रिंदादीन जेजूची निर्मळ आवय जावंक ससन जावन तुका विंचून काडली देव पुता तूं गर्भी समोवच्या वेळी तुका भोगल्या अदीक वर्त्या आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फाव कर म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तसो आनंद परत्यान तुका दिवंक वा तो आनीक चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकतां हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माये तुझ्या आनंदाचो भोगतीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आधार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय तुज्या देवपुताची अपरिमीत काकुळटीचेर पातयो आनी आमी मागले आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवण्याचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससयाच्या आदारार होंदोन भोव कलतेपणी हांव तुजे लागीं परतां हे म्हज्या गरजेन म्हजे बसत विनंती कर देवाची भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर नाहीतर म्हाका अदीक गरजेचे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागतां नोवेनाची ते सवां ह्या परी आसात बरी भलायकी मोतीक समाधान गॅस्ट्रीक एसिडिटी गूण जावं कुटुंबाच्या सणांक बरी भलायकी मेळोवंक हार्टान ब्लॉक आशिल्ले गूण जावंक डायबिटीज BP कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक रीण पारीक जावंक तोंडान पडिल्ले फोट गूण जावंक राती बरी न्हीद पडोवंक पाठदूख गूण जावंक एरोवपाक काम मेळोवंक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक घराचें काम वेळार पोंताक पावोवंक बरी सैरीक मेळोवंक तरणाट्याची मानसीक पिडा गूण जावंक दुबय बेगीनच बरें काम मेळोवंक किडनीचे समस्ये गूण जावंक क्रिएटीन लेवल नॉर्मल येवंक थायरॉयड ऑपरेशन नासता गूण जावंक बरेंकन शिकोवंक दिल्ले पयशे आनी भांगार पाटी मेळोवंक पेंगटाची दूख गूण जावंक मौन परिवर्तन जावंक ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक कातीची एलर्जी गूण जावंक मोबायल एडिक्शनांतून सुटका मेळोवंक काजराचें कार्य बऱ्यान जावंक लिव्हराची पिडा गूण जावंक आमाल पियोवणें सोडूंक गांठी दूख गूण जावंक इंटरव्यू पास जावंक हातीन धरिल्लें बिझनेस बरें जावंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक दांताचें इन्फेक्शन गूण जावंक कॅनडा शिकपा खातीर विजा मेळोवंक नर्सींग विजा मेळोवंक जाग्याचें रजिस्ट्रेशन बऱ्यान जावंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक भुरग्यांचें देणें लाबोवंक शिरांनी जाल्लो गांठी कोरगोन वचोंक हट राग पयस वचोंक पासपोर्ट रिन्यूवल जावंक पुताचेर घाल्ली पडकेरी केस फाटी काडूंक पेंगटाचें हाड मोडिल्लें घडसोन गूण जावंक हातांचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक वायट संवयो पयस वचोंक कोर्ट केसीन जीक मेळोवंक शेजारा मोगान जिवंक आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक पोटांतली दूख गूण जावंक घराक एक वाट तशें रस्तो फावो जावंक ह्या तेसावांक आमचीं तेसावां मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेतें म्हाका आसची वर्ती पाती आनी उसारूंक हांव कुशी व्हरतां तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथावीन काळजांत पेटयल्या सैंबावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां हे म्हजें मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां नमान बरये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आमा बापयांक ती विनंती कर आतां आनी आमच्या आमाच्या घडये आमेन नमान बरये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आमा बापयांक ती विनंती कर आतां आनी आमच्या आमाच्या घडये आमेन नमान बरये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आनी सदैं फळ तुज्या कुशीचें जेसो भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आमा बोप्यां गांवठी विनंती कर आतां आनी आमच्या आमाच्या घडी आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बडव्यान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गेच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळी मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी वरतां आनी संवसाराचे अंत पर्यंत ती परजळांत वाडून दीत म्हूण अत्रेकतां. ये दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परत मागता. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार. ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक येतोळपर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें. ह्या मोगा पासत भोव घालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. आयक म्हूण म्हजी घालती मागणी आनी जोड दे म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोप तुजे थंय पावूं थी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचल्या आत्म्यांक कसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल तांणी बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावडताच्या बुजोनदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयडाय लागीं हांव मागता. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली शिमांच्या मांची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेताय आनी राज करताय देव सशनाच्या सशनाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोबे आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक. आमेन. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. नमा मोरये तुका बोपान तुझ्या गे तू म्हाका विघ्ना माये सांडी नाका सरगारासा पावय म्हाका पात्याच्या सुकुरा नमान तुका पातक्यांच्या आसऱ्या नमान तुका पुनवेच्या संद्रा नमान तुका सर्गीच्या बंद्रा नमान तुका नमान नमा मोरये तुका गोपान तुझ्या गे तू म्हाका विघ्नान माये सांडी नाका सरगारासा पावय म्हाका रोसारी माये नमान तुका मिलारी माये नमान तुका कोसे सौमाये नमान तुका नित्या धर्माये नमान तुका मोगाळ पुथा सोवे आंकवार मरे आशिर्वादे आमकां जेसूच्या बोपवैत काळसा आमा सर्वांक ती तुझे आशिर्वाद
वेलांकणीचे माये आम्हा बसत विनंती कर. भगवान क्रिस्तुचे कृपेन निवरांक आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन.